अवेलेबल आसा म्हणजे खंयसूर आपल्याकडे पयशे ना म्हणून कोणाचे शिक्षण करूंक शकना। आज एससी एसटी ओबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस म्हणजे जाका आमी इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन म्हणजे जो जनरल कॅटेगरीत असून सुद्धा जरी ताका इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनची सर्टिफिकेट घेतली जाल्यार सुद्धा ताका ताचो फायदो आपल्या ऍडमिशनाकूय मेळूं शकता, फिसाकूय मेळूं शकता आणि फुडें इन लॉंग रन ताका जॉबानूय मेळूं शकता। म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा हाजेरूय मार्गदर्शन करपा खातीर आमचे एक्सपर्ट टीम आपल्या सीएमओ ऑफिसात फिसाकूय सगळ्या जाणांक गायड करता आणि म्हणून 8वी 9वी आणि 10वी ह्या सगळ्या टिचर्सांनी आमी जशें म्हणटा की आपल्या करियराचेर फोकस करचो आणि भुरग्यांनी बी म्हणजे आतां पासूनच कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी आपूण गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसतलें किंवा आमी म्हणटा तशें UPSC आसतलें। बाकीच्या राज्यांनी सदांच राजस्थान UP बिहार हांगासर 10वी जायना फुडें कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी करपाक भुरगे सुरवात करता आनी 5 वर्सां कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी करता। टीचर आमी हाय सेकंडरी कॉलेजांनूय बी आता तो कल्चर एक जो आसा की आमकां कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी करपाक जाय म्हणून सुरवात करपाची गरज आसा। कारण हे युग हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार इनोव्हेशन आनी रिसर्चचे युग आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची सामकी गरज आसा। हांव सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की आमचो आयच्या ह्या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मांतल्यान पयले फावटी अशा पद्दतीन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळीं हायस्कुलां ह्या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माचेर आयल्या, सगळे टीचर्स सगळे स्टुडंट्स ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आसात। एक बरी संद आसा ह्या आमकां करियर्स घेवपाची। भुरग्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय की सरकार आनी बीइंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर आमी कितले एफर्ट्स हे तुमच्या करियरा खातीर घेता। तुमच्या पेरंट्सांनी बी अशाच पद्दतीन म्हणजे हाजेर फोकस करपाची गरज आसा। टीचर हाज्या फुडें प्रत्येक भुरग्यान आपल्या टिचरा कडेन उलोवचें, टिचराक विचारचें की आपलें आपूण करियर कितें करूं। आपूण जर कन्फ्यूज आसात जाल्यारूय बी आपलो इंट्रस्ट कितें आसा हो समजून घेवचो बट करियर करचें आनी ताकाच लागून आयचो हो प्लॅटफॉर्म आसा। दुसरो आयचो विशय जो आशिल्लो हो क्रायम येता की डे टू डे दिसान दीस नवीन सायबर क्रायम जायत आसा। सायबर क्रायम जेन्ना म्हणटा की मोबायल आज सगळ्यांच्या हातांत आसा म्हणजे बँकेंतल्यान पयशे काडी पासून तरी एखाद्या चलयेक फटोवपाचो सुद्धा प्रयत्न ह्या सायबर क्रायमांतल्यान जाल्या। असल्योय केसीस ह्यो आज रजिस्टर्ड आसात आणि ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरूय आसा। म्हणून वेगवेगळ्या सायबर क्रायमच्यो केसीस कश्यो जाता ताज्या पासून आमी त्यो कश्यो एवॉयड करूं शकता हाजेर तुमकां आमचे सायबर डिपार्टमेंट किंवा SP सायबर क्रायम हो तुमकां गायड करतलो, हो तुमकां मार्गदर्शन करतलो। म्हाका दिसता हे दोनूय सब्जेक्ट इट इज अ व्हेरी सिरियस आनी व्हेरी गरज आसलेले सब्जेक्ट आसा। त्या खातीर तुमी सिन्सियरली सगळीं जाणां जी पेडण्या पासून काणकोणचे सगळे हायस्कुल्स आज जे हांगासर जॉयन जाली त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि सगळ्या भुरग्यांक विशेश करून जी 10वी आसलेली भुरगीं आमी दर वर्सा पळयता की आमचो 90-92% रिजल्ट लागता की आमी जर थोडेशे एफर्ट्स घेतले आमी 100%य रिजल्ट लावपाक शकता, कित्याक हरकत ना। म्हणून एक आस्त बाळगुया की ह्या फावटीचो रिजल्ट हो आमी 100%चेर पावयतले। 10वेक जितके भुरगे बसता तितके भुरगे पास जावपाक जाय। इट इज पॉसिबल आसा, हे शक्य आसा। म्हणून तर हांव सांगता सगळ्या टिचर्सांनी मातशे एफर्ट्स घेवचे कारण 10वेक एखादो भुरगो जर फेल सुद्धा जालो आसत जाल्यार ताजेंय करियर हे आमकां करपाक जाय, ताजेंय करियर जावपाक जाय आनी म्हणून तर आज आमी IITयांतल्यान वेगवेगळे कोर्सीस इंट्रोड्यूस केल्या। फक्त आमी कॉलेज शिकले म्हणजेच आमकां नोकरी मेळटा अशी ना। गोंयांतल्या 12 IITयांतल्यान आमी आमच्या कडेन जवळपास 14 ते 15 टायपचे कोर्सीस हे सुरवात आसा। IITयेक पळयता आसतना दुय्यम स्थान म्हणून पळोवं नाकात कारण IITयेत शिकलेले भुरगे हेय बी वेगवेगळे पद्दतीचे म्हणजे एंटरप्रिनर जाल्यात, वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो नोकऱ्यो तांकांय मेळ्ळ्या। आमी नवीन कोर्स वीच इज अ हॉस्पिटॅलिटी आनी हावजकीपिंग हो कोर्स येता त्या 15 जुलयच्यान आमच्या सगळ्या IITयांनी इंट्रोड्यूस करता। 6 मंथ्स हो थेरी कोर्स आसतलो, 6 मंथ्स ताज सारकेल्या टाय अप केला विथ स्टायफंड तांकां जॉबूय मेळटलो। म्हणून थोडेशे शिक्षणांत जरी कमी असले आसत जाल्यार आमच्यो स्कील जर बऱ्यो आसत, आमकां वेगळ्यो जर स्किल्स आसत जाल्यारूय बी आमी खूब बरें काम करपाक शकता। म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा आमी
म्हणजे ITI सारकिले जे स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसा हेंय खूब बरें काम करता. कॉलेजीक वचप म्हणजेच आपल्याक खूब कितें तरी आपल्याक नॉलेज आयली, खूब कितें तरी आपूण शिकलो अशें न्ही. आयच्या ह्या आमी म्हणटा की कॉम्पिटिटीव युगांत आमकां स्किल्ड आसप गरजेचें आसा. जेन्ना आमकां स्किल्ड आसतली तेन्नाच आमी ह्या जगात तगूंक शकतले. हांव परत एकदां म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे व्हिजन विकसीत भारत 2047 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता. आमी चंद्रयान जे चंद्राचेर सोडले त्या चंद्रयानाक फुडलो पार्ट हो कॅनेको ह्या कंपनीतलो विच इज अ कंपनी फ्रॉम गोवन. बाब सरदेसाय ताजो ओनर आनी ती आमच्या पिलर्णा हांगासर आसा. तेजो फुडलो डोम जो आसा हो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जालो जाल्यार फुडलो स्पेस आनी चंद्रयानाचेर जर वयतले तेन्ना गोंयचे भुरगे कित्याक आसचे न्ही हो एकदां म्हाका प्रश्न पडटा. म्हणून तर तेच गोंयचे भुरगे अशा वेगवेगळ्या म्हणजे रिसर्च इनोव्हेशन IT सेक्टर्स ह्या हातूंतल्यान फुडें येवपा खातीर तुमकां जायती मदत सरकार करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल करतले. विकसीत भारत विकसीत गोवा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमी सगळे जाण हे आमच्या बरोबर आसतले. विकसीत गोंयचे वांटेकार आसतले. चलो आसूं किंवा चली आसूं करियर हे प्रत्येकाचे जावपाक जाय आनी तेच करियर करपा खातीर आमी इंट्रस्ट घेवचो, आमी फोकस आसचो आनी तें करियर आमकां सगळ्या जाणांक मेळटलें हाजी हांव आस्त बाळगितां. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे सांगे केपें सत्तरी पासून ते आमच्या दिवचल ह्या सगळ्या ग्रामीण भागांतल्या सयत शहरींतले सगळे जे स्टुडंट्स व्हर्च्युअली जॉइन जाल्या तांकां म्हजे बेस्ट विशीस दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. CM सर खूब देव बरें करूं. कारण ह्या कार्यावळीक तुमी हांगा उपलब्ध नाशिल्ले पणजे खास वेळगेच्यान तुमी ह्या कार्यावळीक जॉइन जाले. खरेंच तुमच्या उलोवपांतल्यान वेगवेगळे मुद्दे आमकां परत एकदां जाणवतात आनी परत एकदां स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम पुराय करपा खातीर आमी नक्कीच कामाक लागतले. कारण ही फकत घोशणा न्हय तर ही कृती जाल्या आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता खास करून शिक्षण वाठारांतल्या सगळ्यांनी तातूंत शिक्षक आसतलेच, भुरगीं आसतली, बाकी सगळे पालक आसतले हांणी जर मनार घेत जाल्यार ही गजाल फाटीं उरची ना. स्वयंपूर्ण गोंय विकसीत भारत ही संकल्पना पुराय जातली. आनीक एक याद करून दिवपाची आसा म्हाका की खास करून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा बद्दल गोंय हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबोवपी पयलें राज्य जावचें म्हणून सगळे प्रयत्न चालू आसात. आनी मुखेलमंत्र्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या राज्यांत जे जे कितें शक्य आसा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतल्यान तें पयलीं करपा खातीर तांचो सदांच आमकां पाठबळ मेळटा, आशिर्वाद मेळटा. 9वेच्या भुरग्यां खातीर ही बॅच सदांच याद उरतली कारण अंदू 9वेक हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालू जालां आनी मुखार वतलें. देव बरें करूं सर परत एकदां. आतां आमी मुखार क्रायम्स म्हणजे मोबायल फोन आनी क्रायम्स हाजे बद्दल ह्या वाठारांतले तज्ञ आमचे सुपरिटेंडंट ऑफ पोलीस राहुल गुप्ता जे IPS ऑफिसर आसात आनीक SP क्रायम अशी तांचे कडेन जबाबदारी आसा ते आमकां ह्या बद्दल मार्गदर्शन करतले. SP राहुल गुप्ता. Good morning, everyone. Good morning, respected CM sir, government officers joining through the VC, school principals, teachers, and dear students who have joined today. It's my privilege to address you all because इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत ही कम लोगों को मिलता है कि हम एक साथ इतने सारे लोगों को एड्रेस कर पाएं. हम लोग पुलिस चाहती है कि हम जनरली लोगों को बताएं कि किस तरीके के क्राइम चल रहे हैं और आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज CM सर ने दिया है तो आई एम वेरी थैंकफुल. आई विल स्टार्ट विद माय ब्रीफ बैकग्राउंड दैट सिंस द सेशन इज फोकस्ड ऑन करियर काउंसलिंग एंड यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड साइबर क्राइम, तो मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग शिवपुरी मध्य प्रदेश से की है 12th क्लास तक. उसके बाद मैंने IIT JEE की तैयारी की कोटा जाके 1 साल. तो मैंने IIT JEE क्लियर किया और फिर IIT दिल्ली से मैंने BTech और MTech किया. उसके बाद फिर मैं 2014 में IIT दिल्ली से निकला. फिर 2016 में UPSC एग्जाम क्लियर करके IPS में सिलेक्ट हुआ. तो मैंने अपनी लाइफ में 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं. तो मैं उसके एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि स्मार्टफोन्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. आप जितना अवॉइड कर सकें उतना कीजिए. अभी मैं तो आपको पर्सनल ऐसे, मैं तो जब कोटा में था IIT JEE की तैयारी करता था तो मैं अपना, जब मैं सुबह पढ़ना शुरू करता था 8 बजे, तो अपना फोन में ना ऊपर रख देता था, जो ऊपर अलमारी नहीं होती उसके ऊपर कोने में फेंक देता था
ताकि दिन भर, और साइलेंट करके फेंक देता था ताकि कोई अगर फोन भी आया तो पता ना चले। और रात में एक बार जब खाना खाने डिनर के लिए गए तब एक बार चेक कर लिया, पापा से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली और खत्म। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है स्मार्टफोन की। तो उस समय का टाइम थोड़ा अलग था। आई अंडरस्टैंड कि अभी थोड़ा सा टाइम अलग हो गया है कि हमको जरूरत पड़ती है कि कभी कभी फोन यूज करें, तो उस पर मैं आऊंगा बाद में। सिमिलरली यूपीएससी की तैयारी में भी पूरा की पूरा मैंने तैयारी जो की है, बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है यूपीएससी की तैयारी में, बहुत सारे नोट्स बनाने होते हैं, आंसर राइटिंग करनी होती है। तो वो कभी भी उसमें मैंने स्मार्टफोन की हेल्प नहीं ली। अनलेस बहुत स्पेसिफिक डाउट आता था तो रात को 10-11 बजे एक बार गूगल कर लेता था फोन पे। तो मैं क्या करता था, लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। जब दिल्ली में ना बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो आप लाइब्रेरी में मेंबरशिप लीजिए और वहां जाके सुबह से लेकर रात तक हम स्पेंड कीजिए। वहां खाना भी मिल जाता है खाने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच वहीं करता था। तो अब वहां पे मैं फोन लेके ही नहीं जाता था अपना, लेके जाता था तो लैपटॉप लेके जाता था। अगर कुछ डाउट आ भी रहा है तो लैपटॉप खोल के वाईफाई पे कनेक्ट करके उस पर कुछ डाउट्स क्लियर करता था। तो मोबाइल अगर लेके जाओगे तो बीच बीच में मन करेगा किसी दोस्त से बात कर लें, किसी से कुछ चैट कर लें, छोटा सा मैसेज कर दें, कोई अपना पुराना दोस्त है जिसका फोन आ गया तो उससे आधा घंटा गप मारने में चला गया। तो एक ये सारी चीजें अभी जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करेंगे 10th क्लास के बाद, तो अभी आपको ये सब अभी से आपको आदत बनानी पड़ेगी कि हम मोबाइल का फोन मिनिमम करें। क्योंकि मोबाइल फोन्स जो है ऐसे डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि वो आपका फोकस पे कैपिटलाइज करते हैं। आपका फोकस वो मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गए, इवन पूरा स्मार्टफोन इसी तरह से डिजाइंड है कि आपका फोकस लेगा और उसको बेचेगा। और आपको जो है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है, आपको अकेडमिकली अगर अच्छा करना है, तो उस फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि आप स्मार्टफोन जितना अवॉइड कर सकें करें। लेकिन अभी आज की दुनिया में चूंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, हम अभी आज का सेशन भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो इट इज समटाइम्स रिक्वायर्ड कि मोबाइल फोन यूज करें, बट मिनिमम करें। तो कभी आपको कुछ अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है तो बस उसी क्लास के टाइम पे यूज करें, बाकी टाइम फोन अपने दूसरे कमरे में रख दें, मम्मी पापा को दे दें मोबाइल की। अगर आपके पास मोबाइल मोस्टली लोगों के पास होगा भी नहीं, आप अपने पेरेंट्स का यूज करते होंगे, तो उसको मिनिमम टाइम के लिए लें और बाकी टाइम पे अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। पेन, पेपर, किताब, कॉपी, उसके अलावा जरूरत नहीं है आपको मोबाइल फोन की। तो अब मैं बताता हूँ, चलो आप मोबाइल फोन अगर यूज करते भी हैं तो उसका रीजन क्या है। मतलब बचपन में 8th 9th क्लास 10th क्लास में मैं भी रहा हूँ, तो उस समय हमको क्या फील होता है कि हमारे दोस्ती हो जाए बहुत सारे लोगों से, हमारा ये दोस्त बन जाए, वो दोस्त बन जाए, वो लड़की से दोस्ती हो जाए, उस लड़के से दोस्ती हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि हम सोशल मीडिया का, हम डायरेक्टली बात नहीं करते तो हम सोशल मीडिया के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया से आपको गलत आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, फोटो किसी और का होगा और आदमी एक्चुअली कोई और यूज हो रहा होगा। तो ऐसा हमने एक केस कैनकोना में देखा भी था। कैनकोना में हमने एक आदमी को अरेस्ट किया था, उसने एक अंडर एज लड़की को किसी और का नाम लेके प्रोफाइल बनाई और उसको लड़की को हरास किया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अगर दिख रहा है कि ये मेरा जो है लेट्स से शुभम शर्मा करके कोई दोस्त है मेरा, जो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो चलो मैं इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ और उससे दोस्ती करते करते बात करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो तो उल्टी सीधी बात कर रहा है। और कभी आपको उसने उल्टा सीधा फोटो भेज दिया, वीडियो कॉल के लिए इंसिस्ट किया, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो उससे क्या होगा कि बाद में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो नेसेसिटी, आपको क्या फील होता है कि मुझे दोस्ती करनी है लोगों से, लेकिन दोस्ती करने के चक्कर में क्राइम के उसमें भी पड़ सकते हैं आप। तो इसलिए एडवाइस मेरी ये है इससे रिलेटेड कि आप सिर्फ अपने जो फिजिकली जानने वाले दोस्त लोग हैं, उन्हीं से आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे दोस्ती करें। उसके अलावा अननोन आदमी को अपने लिस्ट में आने ही ना दें, क्योंकि अननोन आदमी आएगा तो वो किस तरीके से आपसे बात करेगा, किस तरीके से आपको बहकावे में ला सकता है, उसका आपको आइडिया नहीं है। तो अगर आप यूज कर भी रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने मम्मी पापा के फोन से या फिर खुद के फोन से, तो ये चीज आप अवॉइड करें। दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ती है, आपको लगेगा स्मार्टफोन का यूज करके मैं गेम खेल लेता हूँ, एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। पढ़ाई से आदमी बोर हो जाता है। जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसमें ज्यादा फोकस लगता है वो आदमी करना नहीं चाहता काम। तो ऐसे क्या होता है कि आपको बीच बीच में गेम खेलने का मन करता है। तो गेम अगर खेलने जाओगे तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता। आप सबको पता है कि 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कब हो गया पता नहीं चला। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे गेम सिक्योर नहीं है। बहुत सारे गेम जो है उनके साथ वायरस, मालवेयर उनके साथ फ्री में आते हैं। तो आपको पता नहीं, आपने डाउनलोड कर लिया कोई गेम और बैकग्राउंड में वो क्या क्या आपके फोन से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है,
लोगों से जो है लोगों को कुछ कुछ लिंक्स भेज रहा है उल्टी सीधी, और कभी इतना भी हो सकता है कि आपका फ़ोन भी हैक कर लिया, फ़ोन हैक करके लोगों को लिंक भेजा और लोगों से पैसा मांग रहा है आपका प्रोफाइल पे। लेट्स से कि आप एक गेम भी खेलते हैं और एक आपके फ़ोन में व्हाट्सएप भी लॉग्ड इन है, तो उस गेम से मान लो वायरस आ गया फ़ोन में, और वो वायरस ऐसा है कि आपके व्हाट्सएप का कंट्रोल ले लिया उसने, और व्हाट्सएप से उसने सबको एक लिंक भेजी जिसमें वो बोल रहा है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप इसमें प्लीज़ पैसा कुछ डाल दीजिए इस अकाउंट में। तो उससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया और उसने आपके नाम का मिसयूज़ करके किसी और से पैसा मांगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड यूजिंग स्मार्टफोन। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है कि आप गेम वगैरह भी मिनिमम खेलें, खेलना है तो एकदम चेक करके खेलें कि सिक्योर है कि नहीं है गेम। आप अपने घर में जो भी पढ़ा लिखा आदमी है जिसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समझ है उससे एक बार वेरीफाई करवा लें कि ये वाला गेम जो है मैं खेल रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक दिल्ली में पहले कुछ टाइम पहले एक गेमिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हुई थी कि ब्लू वेल करके एक गेम आया था दिल्ली में, तो उसमें वो गेम इस तरीके का था कि बच्चों को साइकोलॉजिकली इतना मैनिपुलेट करता था कि कुछ बच्चों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर ली थी। तो इस तरीके का गेम भी आप ना खेलें। मैं टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को समय समय पर ये बताते रहें कि ये गेम वगैरह जो खेलते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन वाले गेम्स होते हैं, तो उनको बच्चों को ना खेलने के लिए आप मोटिवेट करें। और सिक्योर गेम खेलना है तो खेलिए जिसमें बेसिक रेसिंग वगैरह या फिर कॉइन कलेक्शन इस टाइप के गेम्स होते हैं, वो फिर भी सेफ हैं। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा लास्ट पॉइंट कि बचपन में क्या होता है, पैसे का क्रंच होता है। मतलब मैंने भी बचपन 8th 9th 10th में देखा है कि लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, 10 15 20 रुपए मिलते हैं। 10 15 20 भी नहीं, 5 रुपए मिलते थे उस समय, तो अब तो फिर भी 15 20 पे आ गई बात। तो उसमें क्या होता है कि 5 रुपए में दिन का गुजारा नहीं करता। आपकी क्रिकेट की बॉल खो गई, उसको खरीदने में 5 रुपए चले जाते हैं, फिर बाद में फिर दोस्तों के साथ चाट कैसे खाएं। तो क्या है, ऐसे में आपको हमेशा लगता है कि थोड़ा पैसा कहीं से मिल जाए। तो क्या होता है, हो सकता है कि आपको कभी सोशल मीडिया यूज करते करते कोई ऐसा ऐड मिल जाए, कोई ऐसा लिंक मिल जाए जो आपको बोले कि आप जो है इसमें 5 रुपया डालो, तो 5 रुपए में ये कॉइन खरीदो, आपको 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। या फिर आप कहीं पे बेटिंग करने के लिए कोई कुछ बोले कि नंबर गेस करो या फिर कोई अल्फाबेट गेस करो तो आपके पैसे इसमें डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके का भी हो सकता है जिसके आप बहकावे में आ सकते हो कि क्योंकि मुझे पैसे की कमी तो सबको लगती है, तो आप उस बचपन में आपको चूंकि ज़्यादा तरीका नहीं है कमाने का, आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो ये भी एक बहकावे का तरीका हो सकता है कि कोई ऐसा लिंक आपको अल्योर करे कि आपको इजी मनी जिसमें लगे, तो आप उसके जाल में भी आप फंस सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। बहुत सारे, और कभी आप अगर आपके पेरेंट्स का और आपके एल्डरली, आपके घर में कोई भी बड़ा फैमिली मेंबर है, उसका फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली केयरफुल रहो, क्योंकि उनका फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज़ होता होगा। मतलब हम जैसे बच्चे जो हैं, बच्चे अगर सोशल मीडिया के लिए यूज़ करेंगे, गेमिंग के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन वो लोग तो जो है आपका जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, कुछ ऑनलाइन मीटिंग करते होंगे वो अपने फ़ोन से। आपके घर में मान लो कोई प्राइवेट जॉब में है तो उसका फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके फ़ोन से अगर ये सब करोगे तो उसको तकलीफ होगी, बाद में उसको कोई स्कैम में फंसा सकता है। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो ये सारी चीज़ आप अपने जो आपके लेट से आपके दादा दादी हैं, तो दादा दादी की जनरेशन को नहीं यूज़ करना आता है स्मार्टफोन, तो उनको भी आप थोड़ा समझाइए कि किस तरह से स्मार्टफोन यूज़ करना है। वेरीफाइड लिंक्स ही आपको क्लिक करना है, वेरीफाइड प्रोफाइल से ही आपको दोस्ती करना है। कोई अगर अननोन आदमी है जिससे जो आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि साइबर की जो दुनिया है वो बहुत ही नई है, बहुत ही अजीब है, जिसमें हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ हम लोगों को भी समझ में आती है और वही हम आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो समराइज करने के लिए ये है कि आप स्मार्टफोन जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, अगर करना भी है तो बहुत रिस्पॉन्सिबली करें, और अपने दोस्ती के चक्कर में, गेम खेलने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में गलती ना कर बैठे। थैंक यू। थँक्यू सर. खबर आशिल्लें कोण आसा ते सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस राहुलजी गुप्ता. आणि खूब म्हाका बरें दिसलें की तांणी आपली सुरवात आपले वळख करून दिवन केली. कित्याक खातीर तेंय बी सांगता. तांणी सगळ्यो कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स क्रॅक केल्या. IIT, ताजे नंतर ही IPS ऑफिसर आसात म्हणजे पळयात. आणि हे सगळें करता आसतना तांणी मोबायल वापरूंक ना.
ही खास करून हो संदेश तुमकां दिवपा खातीर तांणी आपली वळख करून दिली. ताजेच बरोबर जेन्ना आमी मोबायल वापरतात तेन्ना खंयचे खंयचे प्रिकॉशन्स घेवप हें बी तांणी तुमकां सांगलें. पळयात, मोबायलाचो वापर कमी करत, मिनिमम करत, आनी जाल्यारूच आमी मुखार आमचें करियर घडोवंक शकतले. आतां ह्याच करियरा बद्दल तुम्ही कितें कितें करूंक शकता, खंयचे खंयचे विशय आसा मुखार, आतां पासूनच तयारी करची पडटली. आतां म्हज्या मुखार 8वी 9वी 10वी हे सगळे भुरगे आसात. ताज्या खातीर वेगवेगळी करियर ऑप्शन्स, कारण तुमच्या तकलेन फक्त दोतोर आनी इंजिनियरूच आसा, पूण ताजेच बरोबर खंयची खंयची करियर ऑप्शन्स अवेलेबल आसात ती आयकात. खूप महत्वाचें. आनी हाजे खातीर साद्या आनी सोप्या शब्दांत आमच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचे डॉक्टर महादेव गावस तुमकां ही म्हायती दितले. हांव डॉक्टर महादेव गावस हांच्या लागीं मागतां की तांणी करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आफ्टर 10th किंवा आफ्टर 8th 9th 10th ही हाजी म्हायती दिवची. डॉक्टर महादेव गावस. A very good morning to all of you all. आज या गोंय सरकाराच्या निमतान जी खासा कार्यावळ घडोवन आयिल्ल्या जी करियर कावन्सिलींग, आनी आज ह्या कार्यावळीन पेडण्याच्यान ते काणकोण पर्यंत सगळीं भुरगीं स्टुडंट्स आज ह्या कार्यावळीक जॉयन जाल्या. ह्या गोंय सरकारान ही पयली फावट अशी येवजण घडोवन हाडल्या की पेडणे ते काणकोण पर्यंत सगळीं भुरगे कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर आज एक करियर कावन्सिला खातीर सेशनाक जॉयन जाल्ले आसा. अ व्हेरी good morning to all the students from 8th, 9th and 10th standard. A very good morning to all the teachers and their respected principals of the schools. आज ह्या कार्यावळीन आमी तुमकां थोडोसो एक म्हायती दिवपाक, म्हणजे 8वी 9वी 10वी जाल्या नंतर आपल्या करियरांत की आपल्या एज्युकेशनांत फुडें कसो पावल घेवप हिची थोडीशी आमी तुमकां म्हायती दितली आनी तुमकां जस्ट थोडे इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करतले. खूब वेळा कशें जाता की जेन्ना आमी 8वीन आसता 9वीन आसता 10वीन आसता तेन्ना प्रत्येक फावटी आमी डिसिजन घेवच्या पेक्षा मोर आमचे पेरंट्स डिसिजन घेता की आपूण फुडें शिक्षण कितें घेवपाचें, आपूण फुडें शिक्षण कसलें करचें, खंयच्या स्कुलान एडमिशन घेवचें, खंयच्या हायर सेकंडरीन एडमिशन घेवपाचें. आतां ह्यो खुबश्यो गोश्टी अश्यो जेन्ना आमचे पेरंट्स डिसिजन घेता आनी आमी जेन्ना तितल्यो इन्फॉर्मेटीव नासता. पूण आज ही अशी गोवा सरकारान जी कार्यावळ घडोवन हाडल्या की मुद्दम ह्या भुरग्यांकूय इन्फॉर्म करचें आनी भुरग्यां सोबत तांच्या टिचर्सांकूय आनी पेरंट्सांकूय इन्फॉर्म करचें की भुरग्याचें करियर कशें घडप आनी तेजे भितर आपलो डिसिजन जर भितर आसपाव आसा जाल्यार आपूण तें कशें कंट्रिब्यूट कशें करप, ते भुरग्याचें एनालिसीस कशें करप की ताका फुडें आपल्या करियरांत कसलें शिक्षण बरें जाय पडटलें, की तो आपल्या फ्युचरान आपल्या शिक्षणांत कितें घेवंक शकता. सो ह्या आज कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. तो आमी सुरवात करच्या पयलीं तुमी सगळे 8वी आनी 9वी आनी 10वी आतां भुरगे हांगा बशिल्ले आसात. सो 8वी आनी 9वी 10वी आमकां खूब वेळा अशे पेरंट्स किंवा टिचर्स आमी सांगता की 10वी पास जा, 10वी पास जाल्या नंतर तुजें आमी खंय म्हणजे आर्ट्साक किंवा कॉमर्साक किंवा सायन्साक एडमिशन घेवपाचें ते 10वीचे मार्क्स डिसायड करता. आमकां केन्नाच हें गायडन्स मेळना की आमी 8वीन 9वीन आसतना की 10वी जाल्या नंतर हांवें कितें करचें, 10वी जाल्या नंतर 12वी कशी खंयच्या हितून करची, 12वी जाल्या नंतर आपणाक कितें करपाक जाय, खंयसर आपल्या करियर करपाक जाय. हे जेन्ना तुमकां खूब लार्जर पर्स्पेक्टीव जेन्ना विजन खबर आसता तेन्ना ताचें प्रिपरेशन 8वी 9वीच्यानूच सुरू जावपाक जाय, ना की ते 11वे किंवा 12वे गेल्या नंतर. आतां 8वी 9वी 10वी आसतना तुमी डिसिजन हे तुमी कशें घेवपाक शकतले. आतां हें डिसिजन घेवपा खातीर तुमी जस्ट चेंज द स्लायड. आतां हे डिसिजन घेवपा खातीर आमी फक्त भुरग्यांचे करियर आनी मार्क्सूच डिसायड करता की 10वीन तुका सपोज जर 90% किंवा 80% पडले जाल्यार तुवें सायन्सूच घेवपाक जाय. सपोज जर 70 वयर किंवा 80% पडले जाल्यार तूं कॉमर्स घेवपाक जाय आनी ताचे सकयल जर खूब कमी मार्क्स पडले जाल्यार आर्ट्स घेवपाक जाय. ही आमच्या सोसायटीन एक नॉर्मल सायकोलॉजी जाल्या. आनी पेरंट्सूय आनी आपले रिलेटिव्स आनी फ्रेंड्स तुमकां हेच इनपूट दितात की जर 90% जर एबोव जाल्ले आसा, 90% एबोव आसा जाल्यार तुमी फक्त सायन्स घेवपाक जाय, ताचे सकयल जाल्यार कॉमर्स, ताचे सकयल जाल्यार आर्ट्स. आनी सपोज तुमकां तरी कमी मार्क्स पडले जाल्यार तुमी वोकेशनल आनी ITI. हांव तुमकां आज मुद्दम ह्या कार्यावळीन दाखयता की आतां ह्यान फुडें जशें ऑनरेबल CM डॉक्टर सावंत हाणें म्हटलां की गोंय हें पयलें सरकार जावन आसतलें की आनी पयली स्टेट जावन आसतली हातून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आतां 9वी 10वी 11वी 12च्यानूय सुरू जातली. जशें हायर एज्युकेशनान ऑलरेडी 2023 सुरू जाल्या, आतां ही 9वी 10वी 11वी 12वींतल्यानूय सुरू जातली. आतां जेन्ना तुमी 9वी 10वी जेन्ना 10वीची एग्जाम पास जातले तर तुमकां डिसायड करपाक जाय की आपूण बाबा कितें जातलो, कितें करपाक जाय, कितें शिक्षण करपाक जाय. हाच्या पयलीं जस्ट बेस्ड ऑन युअर मार्क्स तुमकां 10वीन कशे मार्क्स मेळ्ळे, 10वीन तुमकां ते थोडे वेळा कितें जाता भुरगीं मेमरायज करपाक बरी आसता,
तांकां सर्कमस्टन्सीस एनवायरमेंट बरें आसता ते ट्युशन कोचिंग क्लासीस गेल्ले आसता सो तातूंत तांकां समहाव मार्क्स बरे मेळटा थोडे खरेंच इंटलेक्च्युअली बरे आसता पूण तरी आसतना हेचे एसेसमेंट कशें करचें हातूंत पेरंट्साचे आनी टिचराचो खूब आसपावची गरज आसता बिकॉज पेरंट्स आनी टिचर्स हे भुरग्यां कडेन तेंचे खूब लागचे क्लोज इंटरेक्शन जाता एवरीडे इंटरेक्शन जाता सो ह्या गोश्टी खातीर नॉर्मल आमी म्हणटा की त्या भुरग्याचो API कॅल्क्युलेशन जावचो गरज आसता API म्हटल्यार कितें एक म्हटल्यार A म्हटल्यार एप्टिट्यूड P म्हटल्यार तेजी पर्सनॅलिटी देन इंट्रस्ट आतां इंटलेक्च्युअल आनी एप्टिट्यूड ऑलमोस्ट गोज इन हँड आतां ह्यो एनालायज कश्यो करप तर जेन्ना भुरगो जेन्ना रायट फ्रॉम तेजी 5th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स किंवा 8वी 9वी आसता किंवा 10वी पर्यंत पावता तेन्ना एक भुरग्याचें एसेसमेंट करपाक जाय की भुरग्याक खंयचो सब्जेक्ट आवडटा तो आपूण जावन इंट्रस्टान खंयचो सब्जेक्ट शिकता ताका खंयच्या सब्जेक्टान बरे मार्क्स मेळटा ताका सांगचे शिवाय तो खंयची एक्टिविटी अशी इंट्रस्टिंगली करता ताका खंयच्या गोश्टीन अशी आपणाक जावन आवड आसा आनी तो असो परत परत येवन टिचर्सांक किंवा पेरंट्सांक येवन त्या गोश्टीन पार्टिसिपेट जाता ताचे कम्युनिकेशन स्किल्स कशा ताचे फियर फॅक्टर्स कशे आसा ताका खंयच्या सब्जेक्टान ताका दिसता की आपूण अशें फुडें आनीक चड शिकचें टिचरान दिल्या ते पेक्षा आनीक वचून आपूण टॅक्स्ट बुकांनी कशें शिकचें किंवा लायब्ररीन वचून आपूण शिकचें किंवा पेरंट्सा कडल्यान आपूण हेल्प घेवपाची सो ह्या गोश्टीचे पयलीं एनालायज जावपाक खूब गरजेचें आसता आमी फक्त मार्क्साचे डिसिजन ते मार्क्स कितले मेळ्ळे हेचेर डिसिजन घेता की ताणें फुडें वचून ताजे इंजिनियर जावचो किंवा डॉक्टर जावचो किंवा लॉयर जावपाक पण ह्या करच्या पयलीं हें एसेसमेंट खूब गरजेचें आसा थोड्या भुरग्यांक कशें आसता फॅमिलीन प्रत्येकाच्या हायरार्की किंवा पेरंट्स किंवा तेजे फादर किंवा पेरंट्स तांची म्युजीक सिस्टम म्युजिकलान इंट्रस्ट आसता तांकांय तांकां आपल्या पेरंट्सांक पळोवन किंवा आपल्या भावाक पळोवन किंवा आपल्या घरांतल्या कोण फॅमिलीक पळोवन ताकाय दिसता की आपूण म्युजिकान करियर करचें थोड्या लोकांक आर्ट्स थिएट्रिकल आर्ट्सान आसता की ते थिएटर आर्ट्स करतात सो तांकां पळोवन दिसता की आपूण थिएट्रिकल आर्ट्स करचें कशें म्हणून प्रत्येक घरांत कोण तरी डॉक्टर आसता तेजी मम्मी पप्पा डॉक्टर आसता किंवा इंजिनियर आसता ते भुरग्याक सदांच आमी अशें दितात की बिकॉज आमच्या फॅमिलीन कोण वेल रिस्पेक्टेड जो पर्सन आसता आमी सदांच भुरग्याक ते प्रेशरायज करता की ताच्या सारको जावपाक जाय मोठो जातकीर सो जर भुरग्या आवय बापूय जर ताचो डॉक्टर आसा आमी भुरग्याक पयलींच सांगता तुवें डॉक्टरच जावपाक जाय म्हणटा आमी तुजो इंट्रस्ट पळयना आमी तुजो इंटेलॅक्च्युअल पळयना आमी तुजो एप्टिट्यूड पळयना आमी तुजी पर्सनॅलिटी पळयना तशें लॉयर कोण फॅमिली आसता आमी ताका दिसता लॉयरूच जावचो म्हणून आतां ह्या हितून भुरग्यांचें कशें आतां सायकोलॉजिकली ताका आयडिया कांयच खबर नासता आनी ही जस्ट गेट्स टू इनपूट हे फीडबॅक जे फक्त पेरंट्स रिलेटिव्स किंवा तेजी सोसायटी फ्रेंड सर्कल आसता ही तो ताचेच वचून डिसिजन घेता आतां जशें हांवें म्हटलें की थोड्या भुरग्यांक खेळटा आसतना खेळांत खूब इंट्रस्ट आसता खेळांत नॉर्मली सगळ्यांक इंट्रस्ट आसता पूण तरी आसतना ते खेळांत तांकां खूबच एक्स्ट्रा इंट्रस्ट आसता आनी ते तितून एक्सेल करपाक सोदता सो ह्या हितून सुद्दां तो एकाडेमिकूय बरो आसूं शकता तेजे एक्सलन्स तेजे स्पोर्ट्सांनी आसूं शकता सो खुबश्या भुरग्यांक ड्रॉइंग खूब आवडटा तेंची क्रिएटिविटी बरी आसता तांकां क्राफ्ट्स तेंचे बरे येता सो ह्यो गोश्टी आसता त्यो पेरंट्स आनी टिचर्स जेन्ना आसता पळय तांकां हे क्लोजली तेंच्या भुरग्यांचें इंट्रॅक्शन जाता खुबश्या भुरग्यांचे कम्युनिकेशन स्किल्स खरेंच बरे आसता तांकां इलोक्युशन कॉम्पिटिशन कसले कॉम्पिटिशन वता आसतना तेंचे खरेंच बरे परफॉर्मन्स जाता हें टिचरान आनी पेरंट्सान जाणीव करपाची गोश्ट आसा की ह्या भुरग्याचे कम्युनिकेशन स्किल्स खरेंच बरे आसा थोड्या भुरग्यांक मेमरायज करपाची तांकां व्हेरी डिफिकल्ट दिसता की ते मेमरी करप क्रायम करप आनी तेंच परत पेपरान प्रोड्यूस करप सो हें करिनासतना थोड्यांक एप्टिट्यूड किंवा लॉजिकल जे रिजनींग आसता तेतून भुरग्यांचे खरेंच एक्सलन्स आसता आमी मार्क्स पळयता आनी जज करता की यू आर नॉट फीट फॉर सायन्स यू आर नॉट फीट फॉर आर्ट्स ऑर कॉमर्स म्हणटा पूण ज्या भुरग्याची लॉजिकल एप्टिट्यूड बरी आसता रिजनींग एप्टिट्यूड बरी आसता ताका लँग्वेजीन थोड्या तेंचे पडाव चड आसता तांकां तांचे कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी मराठी या कोंकणी किंवा संस्कृत किंवा फ्रेंच ह्या सब्जेक्टान तेंचे एक्सपर्टीज आसता तांकां तातूंत इंट्रस्ट दिसता सो ह्या गोश्टी प्रत्येक पेरंट्सान आनी टिचर्सांक सुद्दां प्रत्येक भुरग्याची ही एप्टिट्यूड पर्सनॅलिटी आनी तेजी इंटेलॅक्च्युअल जाणीव घेवपाची खूब गरजेची आसता ही जेन्ना तुमी जाणीव करता तेन्ना ते भुरग्याकूय परत कम्युनिकेट करपाक जाय अशें न्ही की ते आपल्याच कडेन दवरल्या ते भुरग्याकूय ते प्रत्येक फावटी कम्युनिकेट करपाक जाय की बाबा तूं हांगा कमी पडटा किंवा हांगा यू हॅव टू इम्प्रोवायज ह्या गोश्टीन तुजें इंट्रस्ट कमी येता तुजो फोकस कित्याक त्या सब्जेक्टान जायना तुजें कॉन्सन्ट्रेशन ह्या सब्जेक्टान कशें वाडोवपाक जाय आनी ह्या गोश्टी जेन्ना तेन्ना आसतना आमी कावन्सील भुरग्याक करपाक जाय की तुमकां जर आमी जशें म्हणटा की नॉर्मली जे व्हेरी नोबल प्रोफेशन्स आमी एवरी टायम म्हणटा की डॉक्टर जावपाक जाय इंजिनियर जावपाक जाय लॉयर जावपाक जाय किंवा CA जावपाक जाय जाल्यार ह्या गोश्टी खातीर ताका कितें गरजेची आसता ती कशी मानसीक गरजेची आसता ही व्हेरी इम्पॉर्टंट ते भुरग्या कडेन पयलीं कम्युनिकेट करपाक जाय आमी तांकां फक्त म्हणटा की डॉक्टर इंजिनियर आनी लॉयर किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा IAS IPS ऑफिसर जावचो पूण ताका लागून आपली मानसिकता कितें जाय आसता आपल्या कडेन कितें एप्टिट्यूड जाय आसता आपली कितली पर्यंत क्षमता जाय आसता ही भुरग्यां कडेन उलोवप आनी त्या टिचर्सांनी आनी पेरंट्सांनी ही खूब पयली गरजेची गोश्ट आसता नेक्स्ट
आता जशें हांवें म्हटलें की जेन्ना भुरग्याचें करियर घडोवपाचें आसता तेन्ना टिचर्सांनी पॅरंट्सांनी तुमी स्वता एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय की आपणाक करियर कितून खंयच्या हितून इंट्रस्ट आसा ते तुमची पर्सनॅलिटी जशें म्हटलें तुमचें API एप्टिट्यूड पर्सनॅलिटी आनी इंटलेक्च्युअल जी आसतली तातूंत तुमी डिसायड करपाक जाय की तुमकां एज्युकेशन बेस्ड करियर करपाक जाय काय टॅलंट बेस्ड करियर करपाक जाय. आतां एज्युकेशन बेस्ड म्हटल्यार जशें की तुमी कॉलेज करतले पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतले की तुमी स्पेसिफीक डोमेनान जशें मेडिकल इंजिनियरींग या एज्युकेशन या फार्मसीन किंवा आनीक खंयसल्या करतले ताका एज्युकेशन बेस्ड करियर म्हणटा. आतां टॅलंट बेस्ड करियर म्हटल्यार जशें हांवें म्हटलें की तुमच्या घरान कोण तरी म्युजीक हितून एक्सपर्ट आसतले तुमकां दिसतलें की आपूण म्युजिकान असोच आपल्या कोण तरी मम्मा आसा किंवा पप्पा आसा किंवा तुजो कोण घरान आनीक कोण रिलेटिव्स आसा ताचे सारको जावपाक जाय. कोण तरी तुमी स्पोर्ट्स पर्सन पळयता की ही हॅज डन एक्सलंट इन द स्टेट वायज ऑर नॅशनल लेवल तुका दिसता की आपूण असोच आपूण त्या स्पोर्ट्सान करियर करचें. ते थोड्यांचे कोणाचे क्रिएटिविटी आसता आर्ट्स हितून आसता की दे आर व्हेरी गूड क्रिएटीव इन द आर्ट्स एंड डिझायनींग सो ताका दिसता की आपूण अशें आर्ट्स एंड करियर तातूंच करचें. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ही गोष्ट आपूण पयलीं जाणीव घेवपाक जाय की आपणाक खंयच्या गोश्टीन चड इंट्रस्ट येता आपणाक खंयच्या गोश्टीन चड आपले इंटरनल म्हणजे रादर दॅन कोणी पॅरंट्सान किंवा टिचर्सान फोर्स करच्या शिवाय आपणाक खंयच्या सब्जेक्टान इंट्रस्ट येता ही गोश्ट जाणून घेवपाची गरज आसता. भुरग्यांक तुमी स्वताय करपाक जाय टिचर्सांनी करपाक जाय आनी ती पॅरंट्सांनी करपाक जाय. नेक्स्ट आतां जशें तुमी एज्युकेशनल करियर घेतलें किंवा टॅलंट करियर घेतलें तेन्ना हेच्या फुडलें जेन्ना 12वी नंतर किंवा 10वी नंतर तुमी आपल्या लायफान करियरान कसलो जॉब पर्स्पेक्टीव घेवंक शकता की सेल्फ एंटरप्रेन्योर करपाक शकता की तुमी सेल्फ बिझनेस करपाक शकता जाल्यार ह्या गोश्टीन कितें कितें शिकचें पडटा कसले कसले कॉलेजीस अवेलेबल आसा खंयचे खंयचे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स तांकां आन्सर करचे पडटा ताका कितली फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स आसता आपल्या कडेन आपली परिस्थिती कितली आसा ती भुरग्याची कितली क्षमता आसा ह्या गोश्टीची खूब जाणीव घेवपाक जाय. आपल्या जस्ट भुरगो आपलो रिलेटिव्स वता फ्रेंड्स वता किंवा आपलो कोण तरी नेबर वता म्हणून त्याच कॉलेजीन एडमिशन घेतलें आनी मागीर आपूण कितें तें पळयतलो की लेवी आनीक 5 वर्सांनी आपूण डिसिजन घेतलो हें अशें आसपाक जायना. भुरग्यांक हें खूब वर्सां पयलीं अशें जातालें जेन्ना ह्यो असल्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो इतल्यो इंटरनेटचे डिजिटल मिडिया नाशिल्ले तेन्ना हें अवेरनेसूय नाशिल्लें. आतां सगळ्या पॅरंट्सांक भुरग्यांक टिचर्सांक खबर आसा की कितल्यो आतां वायड स्पॅक्ट्रम ऑफ करियर ऑप्शन्स भुरग्याक अवेलेबल आसता. 8वी नंतर 9वी म्हणजे 10वी नंतर किंवा 12वी नंतर की तेजे ग्रॅज्युएशन नंतर केल्या नंतर आनी ओवर द पिरियड ऑफ टायम तुमकां जेन्ना जशी तुमी शिकपाक लागता तशी तुमची इंटलेक्च्युअल तुमचे अवेरनेसूय वाडटा आनी तुमकां दिसता की आपूण आनीकूय फुडें शिकचें आनी आपूण आपल्या आनीकूय फुडें करियर बरें करचें. नेक्स्ट आतां जेन्ना आमी 10वी म्हणटात तेन्ना 10वी खुबश्या वेळा अशा भुरग्यांक दिसता की आपूण हायर सेकंडरी करतलो. खुबशे जे ग्रामीण भागांतले भुरगे आसता तांकां दिसता की आपणाक हायर सेकंडरी करपाची ना आपणाक कितें तरी सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ स्कील डेव्हलप करपाक जाय की ह्याच्या फुडें आपूण सेल्फ एम्प्लॉयड जावं शकता की आपूण सेल्फ एंटरप्रेन्योर जावं शकता की वेरीन की आपूण दुसऱ्यांक खंय तरी कंपनी स्टार्टअप करतलो की आपले सेल्फ बिझनेस स्टार्ट करतलो. आतां ह्या गोश्टी खातीर जेन्ना भुरग्याक जेन्ना 10वी उपरांत जे ऑप्शन आसता हे 8वी 9वेच्यानूच त्या भुरग्यांक पॅरंट्सांनी आनी टिचरांनी तांकां एनकल्केट करपाक जाय. 10वी नंतर कसले ऑप्शन्स आसता एक तुमी डिप्लोमा करूं शकता एक तुमी ITI करूं शकता नाजाल्यार तुमी 12वी 11वी 12वी अशा हायर सेकंडरी लेवल स्कूल घेवं शकता और तुमी खंयचे खुबशे अशे कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसा आफ्टर 10th तुमी जे आन्सर करूं शकता आनी यू आर इलिजिबल फॉर डिफरंट वेरियस ऑफ कोर्सीस ते तुमी जॉब सुद्दां घेवं शकता. आतां आमी वन बाय वन वील गो थ्रू दॅट की हे प्रत्येक जर अशे आमी डिफरंट प्रोग्राम्स घेतले जाल्यार कितल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो आहा आनी जर आमकां वर्टिकल मोबिलिटी जर करपाक जाय म्हणजे आज जर आपूण एक कसलो प्रोग्राम घेतलो जाल्यार ताका फुडें जर आपणाक शिक्षण आपणाक करचें कशें दिसलें जाल्यार ताका ती फुडें ऑपॉर्च्युनिटी आसा काय ना. जशें आतां आमी नॉर्मल आमचें परसेप्शन जाता की जेन्ना आमी म्हणटा की ITI केलें म्हणजे तुका आनी फुडें कांय प्रॉस्पेक्ट्स ना फुडें शिकपाक मेळना किंवा डिप्लोमा केलो म्हणटकीर तुका आनी फुडें शिकपाक मेळना किंवा वोकेशनल केलो म्हणल्यार तुका फुडें आनी कांय शिकपाक मेळना तुवें बारीकसोच बिझनेस करचो पडटलो किंवा बारीकसोच जॉब करचो पडटलो. आज तुमकां मुद्दम ह्या सेशनांतसून ब्रीफ करतलो की हे ITI वोकेशनल सुद्दां जरी प्रोग्राम घेतले जाल्यार तरी आसतना तुमकां वर्टिकल मोबिलिटी आनी हायस्ट लेवल एज्युकेशन तुमकां आतां ह्या गव्हर्मेंटान अंडर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आनी न्यू स्कील फ्रेमवर्क म्हणजे NSQF म्हणजे आमी म्हणटा हातूंत तुमकां कशी एका एक प्रोग्राम शिकल्या नंतर तुमकां हायर अप आपली वर्टिकल मोबिलिटी करपाक मेळटा ते मुद्दम दाखयतलो. आतां फर्स्ट जर तुमकां डिप्लोमा जर शिकपाक जाय हो डिप्लोमा आसता तो 3 वर्सांचो प्रोग्राम आसता सो तो 10वी नंतरूच ताचें एडमिशन जाता. आतां ही एडमिशन जाता ते अगेन ताका एंट्रन्स एग्जाम नासता दॅट इज ही प्युअरली बेस्ड ऑन तुमचे 10वीक कितले तुमकां पर्संटेज मार्क्स पडटा ताचेर तुमची एडमिशन जाता आनी हे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन हेचे सेंट्रलायज कावन्सिलींग करता. आतां ऑलमोस्ट आमचे कडेन 5
पॉलिटेक्निक्स आसा गोंयांत, आनी गोंया भायरूच कितलेशेच अशे प्रोग्राम्स पॉलिटेक्नीक आहा वेर स्टुडंट्स कॅन चूज. जशें की कोणाक सपोज कंप्युटर इंजिनियरींग करपाक जाय, कोणाक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग करपाक जाय, कोणाक ऑटोमोबायल इंजिनियरींग करपाक जाय, कोणाक शिप बिल्डींग करपाक जाय, कोणाक फूड टॅक्नॉलॉजीन सपोज जर इंट्रस्ट आसा, कोणाक सपोज जर फॅशन डिझायन गार्मेंट टॅक्नॉलॉजीन जर इंट्रस्ट आसा, कोणाक सपोज आर्किटेक्चर डिझायन क्राफ्टमॅनची इंट्रस्ट आसा, ताका डिझायनान इंट्रस्ट आसा, जाल्यार हे खुबशे अशे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट मोर देन अरावंड 20 पेक्षा जास्त अशे प्रोग्राम्स ह्या 5 पॉलिटेक्नीक कॉलेजीस जे गोंयांत आसा तातूंत अवेलेबल आसा. थोडे जे प्रोग्राम्स आसा जशे शिप बिल्डींग इंजिनियरींग आनी जे ऑटोमोबायल आसा तातूंत हे 4 वर्सांचो प्रोग्राम आसता. आतां हातूंत 4 वर्सांचो प्रोग्राम जेन्ना तुमी करतात तेन्ना हे डिप्लोमा जेन्ना तुमी 3 वर्सांचो ग्रॅज्युएट करता किंवा 4 वर्सांचो जेन्ना जे प्रोग्राम करता तातूंत तुमकां हायर अप स्केल अप जो ऑपॉर्च्युनिटी आसता. आयदर तुमी डिप्लोमा कंप्लीट जाल्या नंतर तुमी जॉबूय घेवं शकता. तुमकां दिसलें की आपणाक जर फुडें शिकपाक जाय जाल्यार तुमी फुडेंय शिकूंक शकता. ना खुबश्या भुरग्यांक दिसता आपूण 10वी जाल्या नंतर डिप्लोमा केलो, आतां आपणाक फुडें शिकपाक जाय, सपोज आपली स्किल्स इम्प्रूव करपाक जाय जाल्यार ताका वर्टिकल मोबिलिटी आसा. तुमी डिप्लोमा 3 वर्सांचो किंवा 4 वर्सांचो ग्रॅज्युएट केलो तुमकां डायरेक्टली इंजिनियरींग जो डिग्री प्रोग्राम आसता तातूंत तुमकां डायरेक्टली सेकंड इयराक एडमिशन घेवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. जो हो 3 वर्सांचो प्रोग्राम आनी इंजिनियरींग मागीर फुडें फक्त 3 वर्सांचो तुमकां डायरेक्टली सेकंड इयर एडमिशनाक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. आतां हे जेन्ना तुमी डिप्लोमा कोर्सीस करता बिकॉज डिप्लोमा इज कन्सिडर्ड एज अ मोर स्किल्ड प्रोफेशनल, म्हणजे दिस इज द प्रोफेशन वेर यू गेट अ हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स. म्हणजे तुमकां ऑटोमोबायल इंजिनियरींगचे कशें हें करप, इलेक्ट्रॉनिक्स कशें इलेक्ट्रॉनिक्स जे इक्विपमेंट्स आसा कशें डील करप, कंप्युटर इंजिनियरींग प्रोग्रामींग कशें करप, हे तुमकां सगळ्यो स्कील बेस आसा. इट इज नॉट मोर ऑन द थियरिटिकल सायड्स बट ती हँड्स ऑन स्कील बेस हे प्रोग्राम्स आसता. सो हे जेन्ना तुमी कंप्लीट करता तुमकां डायरेक्टली सेकंड इयराक इंजिनियरिंगाक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. जर थोड्या भुरग्यांक दिसलें की आपूण डिप्लोमा केल्या नंतर आपणाक 12वी जर परत हायर सेकंडरी करपाक जाय जाल्यार ती परत 12वी हायर सेकंडरी सुद्दां तुमी परत येवन करूं शकता. खुबश्या भुरग्यांक हें खबर नासता की डिप्लोमा केल्या नंतर परत आपणाक हायर सेकंडरी करपाक मेळटा काय मेळना. सो ती तुमी हायर सेकंडरी सुद्दां परत करपाक शकता जर तुमकां दिसलें की आपूण आपलें करियर दुसरें कितें चूज करपाक जाय किंवा हेच्यान पेक्षा आपणाक बरें कितें शिकपाक जाय, आपली पर्सनल पोटेन्शियल जी आपली आसा इट हॅज इम्प्रूवड ओवर द पिरियड ऑफ टायम, जाल्यार तेंय तुमी करूं शकता. नेक्स्ट आतां हे जे 2 जे प्रोग्राम्स आसा हॉटेल मॅनेजमेंट आनी जे फार्मसी जे डिप्लोमा कोर्सीस आहा ह्या फक्त 2 प्रोग्रामांक जे तुमकां जर फार्मसी हितून जर इंट्रस्ट आसा, तुमकां फार्मसी स्वताची घालपाची आहा किंवा फार्मसी कंपनीन काम जॉब करपाचो आसा की तुमकां बिकॉज गोवा इज बींग द हॉटस्पॉट फॉर द ट्युरिजम, हांगा खुबशे हॉटेल मॅनेजमेंट आनी हॉटेल इंडस्ट्रीज आसा. सो तुमकां तुमच्या हॉटेल मॅनेजमेंटान स्कील करपाचें आसा, तुमकां शेफ जावपाचें आसा, तुमकां फ्रंट डेस्क ऑफिसान जर काम करपाचें आसा जाल्यार तुमी हो कोर्स 12वे नंतर करूं शकता. आतां हो 12वे नंतर करता आसतना तेची गरज ना की तुमी आर्ट्स सब्जेक्ट घेवन पास जाल्यार की कॉमर्स सब्जेक्ट पास घेवन गेला की खंयचे सब्जेक्ट पास केला. एज लॉंग ती 12वी सब्जेक्ट क्लियर जाल्यार की तुमी ह्या सब्जेक्टाक एंटायटल जाता कोर्स एनरोलमेंट करपाक. नेक्स्ट आतां जर डिप्लोमा असो कोर्स जाल्या नंतर नेक्स्ट आसा की 10वी नंतर आमकां कितें दुसरो ऑप्शन आसा की जे स्किल्ड पर्सन, म्हणजे खुबशे गांव वाठारांत भुरगे अशे आसता की तांकां इमिजिएटली एक शॉर्ट पिरियड ऑफ टायमान एक कसली तरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्राम घेवन इंडस्ट्रीन जॉब पळोवपाचो आसता की सेल्फ स्कील इम्प्रोवायज करून ते सेल्फ बिझनेस स्टार्ट करपाचें आसता. तेन्ना ह्या गोश्टी खातीर तुमकां ITI ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसता. आतां जशें तुमकां हांवें आतां म्हटलें की ह्या ITI करून सुद्दां तुमकां हायर एज्युकेशन परस्यू करपाक जाल्यार सुद्दां तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आतां गोंयांत ऑलमोस्ट 10 गव्हर्मेंट ITIs आसा आनी 3 प्रायवेट ITIs आसा. आतां ह्या ITIन करता आसतना नॉर्मली आमचे खुबश्या भुरग्यांक खबर आसना की ITI म्हटल्या बरोबर चलेच भुरगे ITIन वता. तशें ना, ITIन सुद्दां म्हटल्यार 2 स्ट्रिम्स आसतात. एक म्हणजे इंजिनियरींग ट्रेड्स आसता आनी दुसरी म्हणजे नॉन इंजिनियरींग ट्रेड्स आसता. आतां इंजिनियरींग ट्रेड्स म्हणजे हातून खंयचे कोर्स जाता, म्हणजे जशें की आपण म्हटलें की कार्पेंट्री आसता, कंप्युटर प्रोग्रामींग आसता, इलेक्ट्रिशियन आसता, जे ड्राफ्टमॅन आसता. ड्राफ्टमॅन म्हणजे जे सगळे बिल्डिंगांचे ड्रॉइंग्स करता ताका ड्राफ्टमॅन म्हणटा, ते ड्राफ्टमॅन करपाक मेळटा. इलेक्ट्रॉनीक मेकॅनीक आसता, म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्सचे सपोज रिपेरींग ऑर फंक्शनींग तांचें कशें करप तातूंत कोर्स आसता हो. देन फिटर आसता, देन प्लंबींग आसता, देन मॅकॅनिकल डिझल आसता, देन वायरमॅन आसता, जे इलेक्ट्रिशियन जे आसतात ते. सो ह्या प्रोग्रामांक जर तुमकां इंट्रस्ट आसा हे स्किलफूल प्रोग्राम्स आसा. स्किलफूल प्रोग्राम म्हटल्यार हे तुमी प्रोग्राम जेन्ना ITI जेन्ना शिकता 2 वर्सां प्रोग्राम, हो प्रोग्राम शिकल्या नंतर तुमी एक स्कील म्हणून एक एम्प्लॉई तयार जातात आनी नॉट नेसेसरी तुमी खंय तरी वचून जॉबूच सोदपाची गरज आसता, पूण तुमी स्वता आपलो स्वताचो बिझनेसूय सुरू करूं शकता. आतां जशें हांवें म्हटलें की जशें ITI म्हटल्या बरोबर नॉर्मली आमी परसेप्शन आसता की फक्त चलेच भुरगे ITIक वता.
तशें म्हटलें की हातूंत 2 ट्रेड्स आसा, इंजिनियरींग एंड नॉन इंजिनियरींग. आतां नॉन इंजिनियरींग एंड ट्रेड्स कितें आसता, जशें की बेकरी. आतां ह्या नवेच अश्यो प्रोग्राम्स ह्या हालींच्या वर्सांनी ITN सुरू केल्ले आसा. बेकरी म्हटल्यार जाका कोणाक बेकरी किंवा फूड आयटम्स तयार करपाची तांकां जे इंट्रस्ट आसता तेंच्यांनी हो बेकरी घेवं शकता. कोणाक कटींग एंड टेलरींग हातूंय जर तांकां कोणाक सपोज इंट्रस्ट आसा, डिजायन करपाचें फॅशन डिजायनिंगान तातूंत इंट्रस्ट आसा तेंच्यांनी हो प्रोग्राम करूं शकता. थोडो एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क आसता, हातूंय सपोज कोणाक जर इंट्रस्ट आसा तेंच्यांनी करूं शकता. थोड्यांक फूड टॅक्नॉलॉजीन इंट्रस्ट आसता, म्हणजे जशें की शेफ किंवा कसले कसले डिफरंट फूड आयटम्स तयार करप तातूंय करपाक शकता. थोडे हेअर एंड स्कीन केअर, सो तुमी आफ्टर दॅट यू कॅन बी अ ब्युटिशियन ऑर अ ब्युटी पार्लर, ह्या गोष्टींत तुमी एनरोलमेंट करूं शकता. सो नॉट नेसेसरली की ते फक्त चल्यांकूच ऑपॉर्च्युनिटी ITN आसता की बट ती चलयांक सुद्दां आसता. नॉट नेसेसरली हे चलयांचे जशे प्रोग्राम ते कोणीय जाका इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी हे ITI कोर्स घेवं शकता. आतां हो जेन्ना ITIचो 2 वर्साचो जेन्ना तो प्रोग्राम कंप्लीट करता, अपार्ट फ्रॉम दीस ITI देर इज अ सिमिलर प्रोग्राम कॉल्ड अ वोकेशनल प्रोग्राम. म्हणजे खुबशे वेळार अशें जाता की भुरग्यांक आर्ट्स, कॉमर्स किंवा सायन्स हे बाकीचे स्ट्रीम आसता त्या पेक्षा वेगळो म्हणून प्रोग्राम खुबशा हायर सेकंडरीनी आसता, तो म्हणजे वोकेशनल प्रोग्राम. आतां वोकेशनल प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट लायक इक्विवलंट टू द ITI प्रोग्राम्स ऑल्सो. म्हणजे त्याच पद्दतीन तेंचो NSQF लेवल आसता की ते जे शिक्षण जे तुमी स्किल्स घेता भितर यू बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड. म्हणजे तुमच्या कडेन ती कॅपेबिलिटी उरता, स्किल्स उरता की आपूण एक सेल्फ एम्प्लॉयड कसो जावं शकता. हातूंत जेन्ना वोकेशनल स्ट्रीम म्हणटा तितून तुमकां अकाउंटन्सी एंड ऑडिटींग आसा. खुबशे तुमी पळयतले की तुमकां बँकेन किंवा प्रत्येक आतां बिझनेस जो आसता ताचे अकाउंट्स मेंटेन करचो पडटा, तेचे ऑडिटींग करचें पडटा. सो यू बिकम अ कॅपेबल ऑफ इंडिविज्युअल बिकम एज अ अकाउंटंट ऑर ऑडिटींग ड्युरींग दीस वोकेशनल स्ट्रीम 12वी नंतर. मागीर तुमकां बेकरी करपाक मेळटा वोकेशनल, जशें तुमकां ITN आसा तसो हो वोकेशनल स्ट्रीमूय तुमकां हायर सेकंडरीनूय खुबशे अवेलेबल आसता, जे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी करपाक मेळटा. मागीर कॅटरिंग एंड रेस्टॉरंट्स हातूंत जे हॉटेल मॅनेजमेंटचे जे स्किल्स आसता त्योय तुमकां हे वोकेशनल स्ट्रिमान शिकपाक मेळटलो. होय 2 वर्साचो प्रोग्राम आसता. मागीर जशें हांवें म्हटलें हॉटेल मॅनेजमेंट, ट्रॅव्हल टुरिझम, हॉस्पिटॅलिटी हातूंय जर तुमकां जर खंय वोकेशनल प्रोग्राम करपाक जाय जाल्यार हातूंय वोकेशनल प्रोग्राम 2 वर्साचो प्रोग्राम खुबशा हायर सेकंडरीनी अवेलेबल आसा. मागीर बँकिंग एंड इन्शुरन्स, म्हणजे कोणाक सपोज इन्शुरन्स एजंट जावपाक आसा, बँकिंगचे स्किम्स आसा ताजो एजंट जावपाक आसा, तर ह्या तुमी सगळे बँकिंग आनी इन्शुरन्स जेन्ना घेतले तेन्ना एक वन्स ही प्रोग्राम शिकल्या नंतर तुमकां एक एग्जाम आन्सर करची पडटा. आय विल इन्फॉर्म यू लेटर. ती एग्जाम आन्सर केल्या नंतर यू बिकम इलिजिबल फॉर अ बँकिंग स्किम्स, इन्शुरन्स पॉलिसीज, हे तुमी स्वता बिझनेस सुरू करूं शकता. मागीर ऑटो इंजिनियरींग टेक्नॉलॉजी, जशी ऑटोमोबाईल जसो ITI आसता तसे ऑटो इंजिनियरींग टेक्नॉलॉजी ही वोकेशनल प्रोग्रामांनी तुमी 2 वर्सां करूं शकता. आतां जशें हांवें म्हटलें की हे डिप्लोमा किंवा ITI आनी वोकेशनल स्ट्रीम हे 2 अशे हे आसा की नॉर्मली आमी म्हणटा की कमी मार्क्स पडलेल्या भुरग्यांनी ह्यो स्ट्रिमी चूज करपाचे आनी ताका फुडें वर्टिकल मोबिलिटी नासता. खुबश्या भुरग्यांक ह्यो गोश्टी खबर नासता. हांवें मुद्दामूच तुमकां कळपाक लागून ही एक स्लायड्स प्रेझेंटेशन दाखयला की जर तुमी ITI केली 2 वर्साची आनी जर तुमी वोकेशनल सुद्दां 2 वर्साचे केले, जर तुमकां डिप्लोमा जर एडमिशन घेवपाक जाय, तुमकां दिसलें की आपलें इंटेलॅक्च्युअल बरें वाडलां, आपणाक आनीकूय स्कील आपली अपस्कील करपाक जाय, आपले परत हे स्कील हितून आनी आपली इम्प्रूव करून आपले बरे प्रोफेशनल हाय पेड सॅलरीन जॉबाक एप्लॉय करपाक जाय, जाल्यार तुमकां डायरेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी आसा. त्या प्रोग्राम्सान त्या कोर्सिसान आतां डिप्लोमाक तुमकां डायरेक्ट एडमिशन घेवपाक मेळटलें. यू आर बिकम इलिजिबल. आतां ह्या NEPच्या अंडर आनी जशें हांवें म्हटलां की स्कील डेव्हलपमेंट हातून जशें नॅशनल स्कील फ्रेमवर्क क्वॉलिफिकेशन हातून NSQF लेवलान सगळ्या जे ITI भुरगे करतले आनी जे वोकेशनल भुरगे करतले तांकां वर्टिकल मोबिलिटी आसा डायरेक्ट डिप्लोमा घेवपाक. म्हणजे तुमी आतां स्टार्ट केलो एज अ ITI एज अ वोकेशनल, पूण तुमकां आतां डिप्लोमा करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आनी जशें हांवें पयलीं म्हटलें की जर तुमी डिप्लोमा केलो, कंप्लीट केलो जाल्यार तुमकां इंजिनियरींग करपाक मेळटा. सो तुमची आतां वर्टिकल मोबिलिटी सुद्दां पळय कशी जाता. तुमी स्टार्टेड विथ ITI ऑर मे बी वोकेशनल स्ट्रीम, थंयच्यान तुमी डिप्लोमाक एनरोल जाता. डिप्लोमा जर क्वॉलिफाय करून जर तुमकां दिसलें की आपूण आनीकूय बरें शिकतलो, आपल्या कडेन कॅपेसिटी आसा, आपल्याक फायनान्शियल पॉसिबिलिटी आसा, जाल्यार तुमी डिग्री करूं शकता. नॉट नेसेसरली की तुमी हायर सेकंडरी केल्या नंतरच तुमकां इंजिनियरींग करपाक मेळटलें. तुमी ITI करून आनी वोकेशनल करून सुद्दां तुमी इंजिनियरींग करूं शकता. नेक्स्ट लायन. आतां हे जाल्या नंतर बारीकशे खुबशे अशे प्रोग्राम्स आसता की भुरग्यांक खूब अवेरनेस नासता. आनी जे ग्रामीण भागांत आतां जशें आमी म्हटलें की हेल्थ इज अगेन अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, नॉट जस्ट इन गोवा, सगळ्या जगभर. आतां ह्या इंडस्ट्रीन तसो खूब डिमांड आसता. प्रत्येकाक आमकां दिसता की मेडिकल म्हणजे फक्त डॉक्टरूच जावं, तेजे नंतर आनी कांयच फुडें तेजे आसपाव प्रोफेशन नासता. म्हणून हांवें मुद्दाम तुमकां भुरग्यांक जांकां दिसता की आपूण मेडिकलान करियर करचें, बट नॉट नेसेसरली आपली कॅपेसिटी तितली आसा की आपूण फक्त डॉक्टरूच जावं शकतलो, जाल्यार तांच्या खातीर हो पॅरामेडिकल म्हणून कोर्सीस आसता आफ्टर 10th. ह्यो आयदर 1 वर्साचो आसता किंवा 6 म्हयन्याचो आसता.
आता हे खुबशे प्रोग्राम जे आसा पळय खुबशे जे हॉस्पिटल्स रिकॉग्नायज हॉस्पिटल्स आसता तांकां एफिलिएशन मेळ्ळें आसता युनिव्हर्सिटी स्टेट युनिव्हर्सिटी कडल्यान गोवा युनिव्हर्सिटी कडल्यान खुबशे इन्स्टिट्यूटां जे हॉस्पिटल्स आसा तेंच्यांनी आपले सेल्फ फायनान्स इन्स्टिट्यूट आसा तातूंत हे पॅरामेडिकल कोर्सीस स्टार्ट केल्या आनी हे 6 म्हयन्याचे आनी 1 वर्साचे कोर्सीस आसता ना हे 6 म्हयन्याचे आनी 1 वर्साचे प्रोग्राम जशे केले तुमकां परत एक इंटर्नशीप परत त्याच हॉस्पिटलान किंवा नियर बाय हॉस्पिटलांनी तुमकां इलिजिबल जाता ती इंटर्नशीप करपाक आनी ही इंटर्नशीपूय पॅरामेडिकल जी करता आसतना खुबश्या वेळार तुमकां खुबशे हॉस्पिटल पळयतले की तुमकां इंटर्नशीप ती पेड करता इज अ पेड इंटर्नशीप इट इज नॉट अ फ्री इंटर्नशीप म्हणून ह्या भुरग्याक जेन्ना कोर्सीस पयलीं करता देन एकदां हे पॅरामेडिकल कोर्सीस जेन्ना तुमी 10वी जाल्या नंतर शिकता आयदर 1 इयर 2 किंवा 6 म्हयन्याचे किंवा वर्सभराचे आसता की थोडेशे गोश्टी आसता फिजिओथेरपी हे अशे 2 वर्सांचो आसता बिकॉज तातूंत खूब डिटेल स्टडी आसता यू बिकम इलिजिबल अगेन फॉर हायर स्टडीज ती हांव तुमकां परत मागीर फुडें दाखयता सो जर भुरग्याक 10वी नंतर जर तेजे शिक्षणात म्हणजे फक्त पुस्तक जर घेवन ताका शिक्षण घेवपाचें ना तातूंत मेमरायज करपाचें ताका जर इंट्रस्ट आवडना जाल्यार तेणी हे अशे खुबशे कोर्सीस जे स्किल्ड कोर्सीस आसता जातून तुजी पर्सनल स्कील एबिलिटी वाडटा हातून हे प्रोफेशन चूज करूं शकता आयदर तुमी वोकेशनल घेया ITI किंवा अशे पॅरामेडिकल कोर्सीस घेवं शकता आतां हे जशें आमी म्हटलें की डिप्लोमा पयलो आमी की तुमकां ऑप्शन आसा ITI आसा किंवा वोकेशनल आसा किंवा अशे पॅरामेडिकल कोर्सीस आसा आतां ह्या वर्साच्यान जशें गोंय सरकारान सुरवात केल्या की ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी NEP 9वी 10वी 11वी 12वीच्यान सुरू जातली सो आतां भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी आसतली की डिफरंट सब्जेक्ट सिलेक्शन करपाचे आतां हे डिफरंट सब्जेक्ट जेन्ना आमी सिलेक्ट करतले तेन्ना भुरग्याक खबर आसपाक जाय की आपूण खंयचे सब्जेक्ट घेतल्यार आपणाक फुडें हें करियर करपाक मेळटलें आनी ही गोश्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पर्सपेक्टीव ऑफ स्कुलांतले टिचरी हायर सेकंडरीतले टिचरी आनी ते पेरंट्सूय हे भुरग्यांक गायड करपाक की खंयचो सब्जेक्ट घेतल्या नंतर खंयचो करियर करपाक मेळटा खंयचो सब्जेक्ट स्कीप केल्या नंतर खंयचे ऑपॉर्च्युनिटीज आपले मिस आउट जाता मागीर ते भुरग्यांक एकदां पयलीं शिकता आनी मागीर जेन्ना 12वी पास जाल्या नंतर कळटा की आपणाक हो कोर्स करपाक मेळना आपणाक हो कोर्स करपाक प्रोग्राम करपाक जाय आशिल्लो पूण आपणाक तेन्ना कोणी गायडन्स दिलें ना आनी आपूण तो सब्जेक्ट स्कीप केलो आनी आपूण आतां आपले फुडें ऑपॉर्च्युनिटीज आपणाक त्यो मिस जाता सो ताका लागून हे मुद्दम तुमकां मातशें गायडलायन्स दवरल्या की खंयचे सब्जेक्ट घेवपाक जाय की आपले 11वे 12वेन की ते सब्जेक्ट घेतल्या नंतर आपणाक खंयचे फुडें फ्युचर जे करियर आसा ते आपणाक ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा हांव तुमकां दोनी दाखयता की खंयचे कोर्सीस घेतल्यार खंयचे प्रोग्राम जे करियर आसा ते व्हेरी स्पेसिफीक टू द सब्जेक्ट्स आनी सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर व्हेरी ओपन टू ऑल द सब्जेक्ट्स म्हणजे नॉट नेसेसरी तुमी खंयचे सब्जेक्ट्स घेवन ग्रॅज्युएट करता किंवा खंयचे सब्जेक्ट घेवन तुमी 12वी शिकता किंवा तुमी 11वी 12वी सब्जेक्टाक शिकता आतां पयलें म्हटल्यार तुमकां एक ऑप्शन आसतले हायर सेकंडरी अदर दॅन वोकेशनल आयदर तुमी आर्ट्स घेया ह्युमॅनिटीज घेया आर्ट्स ह्युमॅनिटीज किंवा तुमी कॉमर्स घेया किंवा सायन्स घेया ह्यान फुडें तांकां स्ट्रीम वायज अशें म्हणजे तुमकां 12वी अशें म्हणून तुमकां डिग्री मेळटली बट तरी आसतना तुमकां सब्जेक्ट सिलेक्शन आसतलें नेक्स्ट जेन्ना हे सब्जेक्ट सिलेक्शन करता तेन्ना जशे सायन्स थोडे सब्जेक्ट आसतले थोडे आर्ट्साचे सब्जेक्ट आसतले कॉमर्साचे सब्जेक्ट आसतले आतां जशें हांवें म्हटलें की खुबश्या वेळार अशें जाता की भुरग्याची पर्संटेज पळोवन आमी डिसायड करता की तुवें सायन्स सब्जेक्ट घेवचे की कॉमर्स सब्जेक्ट घेवचे की तुमी आर्ट्स सब्जेक्ट घेवपाचे खुबश्या वेळार भुरगे अशें आसता की ताका 90 पडलेले आसता 95% पडलेले आसता पूण ताचो इंट्रस्ट कंप्लिटली डिफरंट जावपाक आसता करियरान ताचो स्वताचो इंट्रस्ट आसता ताच्या पेरंट्साचो आसता पूण ताका गायडलायन्स करपाक कोण नासता की ते बाबा आर्ट्स घेवपाचीच गरज सायन्स घेवपाचीच गरज आसा काय ना आर्ट्सूय घेतल्यार ते करियर परस्यू करपाक शकता की कॉमर्सूय घेतल्यार ते परस्यू करूं शकता खुबश्या जाणां हांवें पर्सनल इंट्रॅक्शन जाताना नोट केलां थोड्यांक अशें लॉयर जावपाचें आसता तो भुरग्यांक दिसता की फक्त आपूण कॉमर्सूच घेतल्यार लॉयर जातलो आर्ट्स आनी सायन्स घेतल्यार आपूण लॉयर जावं शकना की कोणाक टिचर जावपाचो आसता की ताका टिचराक दिसता की टिचर जावपाक जाल्यार तुवें फक्त सायन्सूच घेवपाक जाय आर्ट्स आनी कॉमर्स घेतल्यार तूं सायन्स जावं शकना सो हाका लागून हे सब्जेक्टांची जाणीव जावप ही व्हेरी इम्पॉर्टंट 11वे 12वे की आपूण जेन्ना फुडें 11वी 12वी नंतर जे आपणाक जे हें करियर जे परस्यू करपाक जाय तर ताका लागून आपूण खंयचे सब्जेक्ट शिकप 11वे 12वे खंयचे सब्जेक्ट आतां आपणाक NEPच्या अंडर अवेलेबल आसतले ऑफर केल्ले घेतले तातूंत त्या भुरग्यांनी सिलेक्शन करून आपलें करियर सिलेक्शन डिसायड करून हे सब्जेक्ट सिलेक्शन करपाची गरज आसा नेक्स्ट आतां आमी पयलीं आर्ट्स आनी ह्युमॅनिटीज हे सब्जेक्ट पळय हे म्हणजे सपोज जर कोणी आर्ट्सांतले जर आर्ट्स आनी ह्युमॅनिटीज ह्या सब्जेक्टान जर शिकपाक जाय नेक्स्ट जाल्यार खंयचे खंयचे ऑपॉर्च्युनिटीज आपणाक आसा की जशें हांवें म्हटलें की नॉट नेसेसरी की तुमकां 90% पडल्या म्हणजे तुमी सायन्सूच घेवपाक जाय की कॉमर्स घेवपाक जाय खुबश्या वेळार भुरग्यांक आपलो नॉट जस्ट एज्युकेशन करियर बट ताका टॅलंट बेस्ड करियर करपाचो आसता खुबश्या भुरग्यांक अशें दिसता की आपणाक टिचराक सदांच त्या क्लासान टिचराक पळयतून आपणाकूच टिचर असोच कसो दिसता म्हणजे टिचर जातलो जाल्यार आपूण खरें खंयच्या आर्ट्साचे सब्जेक्ट घेवचे हें भुरग्याक खबर आसपाक जाय सपोज आतां टिचराक जर दिसलें की आपणाक इंग्लीश आवडटा किंवा मराठी आवडटा किंवा हिंदी आवडटा किंवा सोशल सायन्स आवडटा जाल्यार भुरग्यांक ह्या सब्जेक्टाचेर खूब फोकस करपाक जाय की आपणाक जर दिसलें की आपूण जर फुडें जावन टिचर जातलो म्हणून
जर ताका दिसलें की आपणाक फक्त आपणाक जर लॉयर जावपाक जाय जाल्यार तेणी आपले कम्युनिकेशन स्किल्स आसा पळय ते खूब इम्प्रोवायज करपाक जाय, ताचेर फोकस दिवपाक जाय. इंग्लीश म्हणा, कोंकणी म्हणा किंवा मराठी म्हणा ह्याचेर फोकस करपाक जाय. आतां इवन आर्ट्स सुद्दां केल्या नंतर म्हणजे 11वी-12वी आर्ट्स अँड ह्युमॅनिटीज केल्या नंतर तुमकां त्याच्या उपरांतय करियर ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे 1 वर्साचे सर्टिफिकेट प्रोग्राम करपाक मेळटा, तुमकां 2 वर्साचो डिप्लोमा प्रोग्राम करपाक मेळटा, तुमकां 3 वर्साचे डिग्री प्रोग्रामूय करपाक मेळटा. जशें की डिग्री प्रोग्राम म्हटल्यार तुमकां जनरल आर्ट्स इन ह्युमॅनिटीजान करपाक मेळटा. फॉर एग्जाम्पल तुमकां जर बी ए हॉनर्स घेवन जर तुमकां सपोज इंग्लीश, हिंदी, मराठी, पॉलिटिकल सायन्स किंवा हिस्ट्री अशे खुबशे सब्जेक्ट घेवन तुमकां जनरल हॉनर्स प्रोग्राम करपाक मेळटा. कोणाक सपोज जर फुडें वचून जर एडमिनिस्ट्रेशनान जर काम करपाक जाय म्हणजे बिझनेस हितून काम करपाक जाय जाल्यार जरी तुमी आर्ट्स भुरगे आशिल्ले तरी तुमकां बॅचलर ऑफ बिझनेस एडमिनिस्ट्रेशनान तुमकां एडमिशन घेवपाक मेळटा. खुबशे वेळा अशें जाता की थोड्यांक दिसता की आपूण फक्त कॉमर्साचो आशिल्लो आपणाक एडमिशन मेळटा. तशें ना, तुमी आर्ट्साचे सुद्दां भुरगे जर सब्जेक्ट घेतल्यात जाल्यार तरी आसतना तुमकां बॅचलर ऑफ बिझनेस एडमिनिस्ट्रेशन हा सब्जेक्ट ह्या प्रोग्रामान तुमकां एनरोल करपाक मेळटा. थोड्यांक डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे थोड्यांचे कडेन स्किल्स बरे आसता, थोड्यांचे टेक्निकल स्किल्स बरे आसता, सो तुमकां डिजिटल मार्केटिंग करपाक जाय जाल्यार तुमकां आर्ट्स सब्जेक्ट घेवनूय तुमकां इम्प्रोवायज करपाक मेळटा. थोड्यांक सोशल म्हणजे फॉर एग्जाम्पल लॉ. आतां लॉ हो सब्जेक्ट असो आसा की कोणाक जर लॉयर जावपाचो आसा, जज जावपाचो आसा, लिगल एडवायझर जावपाचो आसा, सो ह्या प्रोफेशनाक सुद्दां जर तुमी आर्ट्साचे जरी सब्जेक्ट घेतले तरी तुमी इलिजिबल जाता हो तुमचो करियर परस्यू करपाक. जर तुमकां फुडें हॉटेल मॅनेजमेंट करपाक जाय जाल्यार हॉटेल मॅनेजमेंट जर तुमकां इंट्रस्ट आसा, जरी तुमी 11वी-12वीचे सब्जेक्ट घेतले, तुमचो पर्सनल इंट्रस्ट आसा म्हणून, पूण तुमकां जर 11वी-12वी शिकतना दिसलें की आपण हॉटेल मॅनेजमेंटान आपले फुडें करियर करपाक जाल्यारूय तुमी ते हॉटेल मॅनेजमेंट करपाक डिग्री प्रोग्राम करपाक डिग्री इन हॉटेल मॅनेजमेंट, BSc इन डिग्री हॉटेल मॅनेजमेंट ऑर BA इन हॉटेल मॅनेजमेंट ऑर कल्नरी सायन्स ह्या प्रोग्रामाक तुमकां एनरोल जावपाक मेळटा. जर तुमकां बॅचलर ऑफ आर्ट्स हितून जर तुमकां सोशल वर्क म्हणजे सोशल एक्टिविटीज किंवा तुमकां पॉलिटिक्सान जर एनरोल जावपाक जाय जाल्यार सोशल वर्क हे जे बॅचलर डिग्री प्रोग्राम आसा आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटीनी गोंयान खुबश्या कॉलेजीन हो प्रोग्राम चलता. खुबश्या भुरग्यांक तो तितली अवेरनेसूय आसना. ह्या प्रोग्रामांसून तुमकां ती प्रोग्राम हो तुमकां करियर घडोवपाक ह्या बॅचलर ऑफ सोशल सायन्स हो तुमी प्रोग्राम करूं शकता. नेक्स्ट. आतां जशें आर्ट्स म्हटलें तशें आतां कॉमर्साचे सब्जेक्ट आसतले. आतां कॉमर्स म्हणल्यार स्पेसिफीक स्ट्रीम अशें ना, पूण कॉमर्साचे सब्जेक्ट आसतले, अशें पूल आसतलो जे भुरग्याक ऑपॉर्च्युनिटी आसतली की ह्या पुलांतले सब्जेक्ट आपूण खंयचे सिलेक्ट करप. जशें हांवें म्हटल्यार जेन्ना कॉमर्साचे तुमी सब्जेक्ट घेतले, कॉमर्स म्हटल्यार बरो नॉर्मल जसो वर्ड तो कॉमर्स आसा, इट इज मोर इन टू द बिझनेस, अकाउंटन्सी, देन इकनॉमिक्स, फायनान्स. ह्या जेन्ना गोश्टी भुरग्याक जेन्ना इंट्रस्ट आसता की बाबा आपूण ह्या इंडस्ट्री डोमेनान आपूण आपलो करियर घेतलो तेन्ना हे सब्जेक्ट सिलेक्ट करपाक जाय. जशें अकाउंटन्सी, बँकिंग, इकनॉमिक्स हे सब्जेक्ट जेन्ना तुमी स्टडी करपाक फोकस करता तेन्ना तुमकां शिकता आसतना 11वी-12वी कळटलें की आपूण फुडें ह्या करियरान ह्या ऑपॉर्च्युनिटी आपूण घेवं शकता काय ना, आपूण करियर आपले फुडें कशें करचें. हातूंत तुमकां जशें म्हटलें की तुमी 11वी-12वी नंतर केल्यार तुमकां सर्टिफिकेटूय कोर्स करपाक मेळटा, तुमकां 2 वर्साचो डिप्लोमाय करपाक मेळटा, तुमकां 3 वर्साचो डिग्री प्रोग्राम करपाक मेळटा, तुमी 5 वर्साचो इंटिग्रेटेड मास्टर्सूय प्रोग्राम करपाक तुमकां इलिजिबल जाता. आतां हातूंत सुद्दां जर तुमी कॉमर्स सब्जेक्ट शिकले तरी तुमकां दिसलें की आपूण हॉटेल मॅनेजमेंटान आपलो इंट्रस्ट आसा किंवा तुमकां दिसलें की आपूण फूड टॅक्नॉलॉजीन आपलो इंट्रस्ट आसा, ट्रॅव्हल टुरिजमान जर इंट्रस्ट आसा जाल्यार अशे खुबशे प्रोग्राम्स आसा जे सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स आसा, 1 year प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्स प्रोग्राम, वेर यू बिकम इलिजिबल टू एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, अ सेल्फ स्किल्ड पर्सन टू एनरोल इन दीस इंडस्ट्रीज. जर तुमकां 3 वर्साचो ग्रॅज्युएट प्रोग्राम करपाक जाय जाल्यार तुमकां बॅचलर ऑफ कॉमर्स आसा. आतां कॉमर्सान सुद्दां म्हणून खूब स्पेशलायझेशन आसा, जशें की फायनान्सींग आसा, कॉस्टिंग म्हण आसा, की बँकिंग आसा, की तुमचे मॅनेजमेंट स्किल्स आसा. सो हे तुमचे स्किल्स तुमकां खंयचे आवडटा हे तुमी 11वी-12वीक तुमी हे डिसायड करचें पडटलें की आपणाक फ्युचर करियर कसलें प्रोफेशन आपणाक चूज करपाक जाय. जर तुमकां दिसलें की आपण इंटिग्रेटेड जर प्रोग्राम करतलो, इंटिग्रेटेड आपणाक डायरेक्टली हायर स्टडीज, आपणाक फायनान्शियल इज नॉट अ ऑब्लिगेशन फॉर मी, आपणाक जर खूब फुडें शिकपाचें आसा, आपणाक आपलो तो इंट्रस्ट आसा जाल्यार तुमी इंटिग्रेटेड प्रोग्रामानूय एनरोल करूं शकता, जो 5 वर्साचो प्रोग्राम आसता. म्हणजे 12वी नंतर डायरेक्टली तो 5 वर्सान प्रोग्राम तुमकां मास्टर्स डिग्री कंप्लीट जाता. आतां कॉमर्स म्हटल्या बरोबर नॉर्मल आमचें परसेप्शन जाता की जशें आमी डॉक्टर, इंजिनियर जावपाक लागून आमकां जशें दिसता की सायन्स सब्जेक्ट घेवचे, तशें आमकां एक नोबल प्रोफेशन आसा, चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा कंपनी सेक्रेटरी. ह्यो गोश्टी अशा की आमकां दिसता की आमी कॉमर्स सब्जेक्ट घेतल्यारूच आमकां हें करियर घेवपाक मेळटा. ना,
हें सुद्दां तुमकां करियर करपाक जाय जाल्यार तुमी खंयची स्ट्रीम जरी चूज केल्यात, जर सब्जेक्ट चूज केल्ले आसात, आर्ट्साचे सब्जेक्ट केल्ले आसा, कॉमर्साचे सब्जेक्ट केल्ले आसा, की सायन्स सब्जेक्ट केल्ले आसा, तरी तुमकां ह्या सब्जेक्टान जशे चार्टर्ड अकावंटंट किंवा कंपनी सेक्रेटरी किंवा कंपनी कॉस्ट मॅनेजमेंट ह्या सब्जेक्टांनी सुद्दां तुमकां तुमचें करियर घडोवपाक मेळटा. जे आतां जर पळयलें आमी जाल्यार ह्या आर्ट्स आनी कॉमर्स जरी सब्जेक्ट जे आमी सिलेक्ट केले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमकां अश्यो खूब वायडली आतां ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसात जे दुसऱ्या सब्जेक्टांनी पयलीं अवेलेबल नासताले, पूण आतां ते कॉमन पुलान अवेलेबल आसा. नेक्स्ट, आतां खुबश्या भुरग्यांक 12वी नंतर किंवा 10वी नंतर जाल्यार दिसता की आपणाक फुडें ग्रॅज्युएशन कॉलेज करपाचो ना, बिकॉज कॉलेज केलो म्हटल्या नंतरच जॉब मेळटा अशी कांय गॅरंटी नासता. सो आपूण स्किल्ड इनेबल्ड कसलें तरी शिक्षण घेवचें. आतां ते स्किल्ड इनेबल्ड घेवपाक जर कॉमर्साच्या भुरग्याक जे हे सब्जेक्ट शिकलेलो आसता ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता, बिकॉज तेजी फावंडेशन क्लियर जाल्लें आसता की अकाउंट्स, बँकींग, देन इन्शुरन्स, इकॉनॉमिक्स कशें आसता. आनी ह्या बद्दल जर कोणाकूय दिसलें की आपूण जर एक फायनान्शियल इन्वेस्ट एडवायझर जातलो, बँकर जातलो, आपूण एक कसलो बिझनेस एनालिस्ट जातलो, किंवा त्या टॅक्सेशन जे ITR फॉर्म आसा आपूण ITR टॅक्स मॅनेजर जातलो किंवा टॅक्स एडवायझर जातलो, जाल्यार हाका लागून न्ही तुमकां एक एंट्रन्स एग्जाम दिवची पडटा. आनी ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट सेक्युरिटीज मार्केट्स इन्वेस्टमेंट एडवायझर म्हणजे लेवल 1 सर्टिफिकेट प्रोग्राम आसता. ही जशी तुम्ही सर्टिफिकेट प्रोग्राम जशी क्लियर जाली, यू आर इलिजिबल टू बिकम अ बँकर, अ पर्सनलायज फायनान्शियल एडवायझर, की तुमकां सर्टिफाईड टॅक्स एडवायझर, की तुमकां बिझनेस एनालिस्ट जावपाक मेळटा. आतां ह्यो गोश्टी जशें हांवें म्हटलें की नॉट नेसेसरली तुमी कॉमर्स सब्जेक्ट शिकून आयल्या नंतरच तुमकां ही एग्जाम आन्सर करपाक मेळटा. तुमी जर आर्ट्साचे भुरगे आसा, कॉमर्साचे भुरगे आसा, तुमी वोकेशनलाचे जर भुरगे आसा जाल्यार तुमकां ही एग्जाम आन्सर करपाक मेळटा. आनी ही एग्जाम क्लियर केल्या नंतर ही करियर तुम्ही प्रोफेशनल चूज करू शकता, विच इज अ सेल्फ इनेबल्ड सेल्फ स्किल विच यू कॅन स्टार्ट युअर ओन बिझनेस इन दिस करियर एज वेल. नेक्स्ट, आतां आमी आर्ट्स आणि कॉमर्स पळयलें. आतां आमी पळोवया की खंयचे सब्जेक्ट जे अशे आहा की जे सायन्सान घेतल्या नंतर तुमचे फुडले करियराक जी बेजीक रिक्वायरमेंट इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया उरता. आतां सायन्स म्हटल्यार जशें नॉर्मली हांवें म्हटलें की खुबश्या भुरग्यांक पेरंट्सांक तेंच्या फ्रेंड्सांक अशें परसेप्शन उरता की हाय पर्संटेज जेन्ना आपणाक 10वेक पडटा तेन्ना बाय डिफॉल्ट नॅचरल ऑप्शन भुरगे चूज करता ती म्हणजे सायन्स ऑप्शन चूज करता. आतां सायन्स चूज करता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा की खुबशे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन्स आसता. अनलायक आमच्या आर्ट्स आणि कॉमर्सान तशें सब्जेक्ट स्पेसिफीक क्लॅरिफिकेशन आतां पर्यंत नाशिल्लें, पण आतां तुमकां अंडर NEP यू मायट गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी. तशें आतां तुमकां सायन्सांनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो की डिफरंट सब्जेक्ट सिलेक्शन, सब्जेक्ट पूल सिलेक्शन करपाक. बिकॉज सायन्सान सब्जेक्ट पूल आसा की बिकॉज खुबशे अशे प्रोफेशन आसा की वेरींग देर बेजीक रिक्वायरमेंट, म्हणजे बेजीक जे तांकां इलिजिबिलिटी आसा त्या सब्जेक्ट करियर ते ग्रॅज्युएशन करपाक लागून की बेजीक ते थोडे सायन्सचे सब्जेक्ट आपूण शिकलेले आसपाक जाय, बेजीक क्वॉलिफिकेशन आपल्याकडे क्लियर आसपाक जाय. आतां खुबश्या भुरग्यांक जेन्ना 8वी 9वी 10वी जाल्या नंतर तांकां एक मॅथ्साचो इंट्रस्ट आसता, थोड्या भुरग्यांक मॅथ्साचो इंट्रस्ट नासता. हांव मॅथ्साचो सब्जेक्टाक हांव मुद्दामून फोर्स करून सांगूंक शकता की मॅथ्स हो सब्जेक्ट जो असो आसता की 8वी 9वी 10वी जेन्ना भुरगो शिकता तेन्ना आतां गव्हर्मेंटान तो 10वेकूय मॅथ्साक लेवल 1 आनी लेवल 2 केला. आतां खुबश्यो अश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आतां ह्या कॉम्पिटेटीव एग्जाम हितून आनी कॉम्पिटेटीव वर्ल्डा हितून कितल्योश्योच कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसा जंय मॅथमॅटिक्स इज अ मॅन्डेटरी सब्जेक्ट. म्हणून जेन्ना टिचर जेन्ना भुरग्यां कडेन जेन्ना 8वी 9वीन शिकता किंवा पेरंट्स सुद्दां तो एक भुरग्यां कडेन एक मॅथ्साचो एक फियर फॅक्टर आसता. आनी इट इज व्हेरी एसेन्शियल की टिचरान भुरग्यां कडेन पर्सनलायज कावन्सिलींग कर, इवन पेरंट्सान भुरग्यां कडेन पर्सनलायज कावन्सिलींग तो एक आयस ब्रेक करपाची गरज आसता. की भुरग्यांक जेन्ना पयलींच कळटा की आपलो फ्रेंड्स मॅथ्स घेयना, म्हाका मॅथ्स कळना, की म्हाका मॅथ्स डिफिकल्ट वता, हें सायकोलॉजिकली जेन्ना तो बिल्ड करता इट जस्ट बिकम्स एग्रिवेट इन वन्स ही बिकम्स गेट्स इन टू द 10वेक किंवा 11वेक वता. ताका दिसता की आपूण मॅथ्स सोडचें. ताका एक्चुअली फुडें कसलेच करियराची आयडिया नासता की आपूण जेन्ना आतां मॅथ्स सोडटा की मॅथ्स आपणाक इंट्रस्ट ना म्हणून सोडटा तेन्ना आपले कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटी आनी जे कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसा त्यो आपूण मिस आउट जाता, आपणाक ऑपॉर्च्युनिटी मिस जाता. म्हणून मॅथ्स हो आतांच्या करिक्युलम आनी कॉम्पिटेटीव एग्जामींत वर्ल्डान इतलो इम्पॉर्टंट जाल्लो आसा की मॅथ्स हो भुरग्याचो सब्जेक्ट हो कठीण असो सब्जेक्ट हो सायकोलॉजिकल आसपाक जाय. आनी त्यो टिचरांनी आनी पेरंट्सांनी हे भुरग्यांक पर्सनलायज कावन्सील करपाची खूब गरज आसता. आतां भुरगो जेन्ना 10वेक जेन्ना लेवल 1 और लेवल 2 जेन्ना ताका ऑप्शन घेता, खुबश्या वेळार अशें पेरंट्साचें कावन्सिलींग जाता की ना म्हज्या भुरग्याक मॅथ्स डिफिकल्ट वता, ताका 10वी कसो करून पास जावपाक जाय, सो फक्त लेवल 1च तेणी घेवची, लेवल 2 घेवची न्ही. खुबशे कन्फ्युजन जेन्ना 10वी सुरू जाता एकाडेमीक इयर तेन्ना टिचर्स पेरंट्सांक सांगता की भुरग्यांचे प्रिफरन्स दिया की तेणी मॅथ्स 1 घेवचें की मॅथ्स 2. म्हाका अशें दिसता की ते हे पेरंट्सांनी जेन्ना टिचरांक मोर
जास्त खबर आसपाक जाय की ते भुरगो तो कंटिन्युअसली एसेसमेंट अंडर टिचराच्या गायडन्सान आसता. टिचराकूय खबर आसता की ह्या भुरग्याचे एप्टिट्यूड कितलो आसा. आनी हे एप्टिट्यूड जेन्ना आमी म्हणटा जशें हांवें स्टार्ट डिस्कशनान केल्लें की भुरग्याची एप्टिट्यूड आसपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना हे एप्टिट्यूड म्हणटा तेन्ना हे एप्टिट्यूड जे खंयचेय कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसता पळय तातूंत मॅथ्स हो बेजीक कंपोनंट आसता. जेन्ना तुमचे मॅथ्स स्किल्स बरे आसता तेन्नाच तुमचे एप्टिट्यूड वाडटा. आमी जर भुरग्याक पयलींच जर भंय घातलो की मॅथ्स इज अ डिफिकल्ट, तूं मॅथ्स सोड आनी बाकीचे सायकोलॉजी सब्जेक्ट घे आनी तूं फुडें करियर कर. पूण जेन्ना ताका फुडें ऑपॉर्च्युनिटीज जेन्ना कॉम्पिटेटीव एग्जाम आन्सर करपाक येता तेन्ना ताका रियलायज जाता की आपूण मॅथ्स हे 10वेन सोडलें किंवा 11वेन 12वेन आपूण मॅथ्स सब्जेक्ट केन्ना घेतलोच ना आनी नाव आय एम नॉट कॅपेबल टू आन्सर दीस कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ऑर नॉट कॅपेबल टू प्रिपेर फॉर दीस कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स. सो ताका लागून हे भुरग्यांनी आनी टिचर्सांनी आनी पेरंट्सांनी हो मॅथ्स सब्जेक्ट व्हेरी सॉफिस्टिकेटेड डील करून भुरग्यांक पर्सनलायज कावन्सील करपाची खूब गरज आसा आयच्या हितून. पयलीं तितल्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स भुरग्यांक नाशिल्ल्यो, ऑपॉर्च्युनिटीज नाशिल्ल्यो म्हणटकूच ते कन्वेन्शनल उरता की मॅथ्स तुका जर आवडना किंवा मॅथ्सान कमी मार्क्स पडटा किंवा 10वेन किंवा 11वे 12वेक तूं मॅथ्स सोडूंक शकता. पण आमचे जर पर्सनलायज जर विचारलें जाल्यार मॅथ्स हो भुरग्याच्या कसल्याय करियरान इट बिकम्स अ व्हेरी कोर सब्जेक्ट फॉर एनी कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स. वेदर तुमी मेडिकल जर एक प्रोफेशन सोडलें जाल्यार खंयच्याय प्रोफेशनान जर तुमी एप्टिट्यूड दिवपाक गेले कॉम्पिटेटीव एग्जाम जाल्यार मॅथ्स हो बेजीक फंडामेंटल पेपर आसता खंयच्याय एग्जामीक लागून. आतां जर आमी मॅथ्स घेतलो आनी जर फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स हे जर अशे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जर घेवन शिकले आनी जर अलॉंग विथ दॅट जर आमी लँग्वेजीस जर शिकले जाल्यार खंयच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आपणाक अवेलेबल आसा. सर मॅथ्स जर आनी फिजिक्स जर हे सब्जेक्ट्स जर तुमी घेवन 11वे 12वेक जर शिकले जाल्यार तुमकां सगळ्यो इंजिनियरींगचे फील्ड ओपन उरता. तुमी कसलेय इंजिनियरींग जर तुमकां सपोज बीटेक करपाचें आसा, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ इंजिनियरींग करपाचें आहा, तुमकां सपोज बॅचलर ऑफ इंटिरियर डिझायन करपाचें आसा, तुमकां जर सायन्स हितून करपाचें आसा, तुमकां मॅथमॅटिक्स हितून जर करपाचें आसा, तर सगळ्यो जो इंजिनियरींग फील्ड उरता आयदर त्यो स्टेट युनिवर्सिटीज, स्टेट इंजिनियरींग कॉलेज आसूं किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट टॅक्नॉलॉजी NITs आसूं किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी IITs आसूं किंवा इंडियन इन्फॉर्मेटीव टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी IIITs आसूं, ह्यो सगळ्यो ज्यो रिनावंड गोंयच्यो ऑल ओव्हर इंडिया ज्यो इन्स्टिट्यूट्स प्रिमियर इन्स्टिट्यूट आसा हातूंत तुमकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन जाता जेन्ना तुमी मॅथ्स सब्जेक्ट घेवन 11वी आनी 12वेक शिकता तेन्ना. आनी ताका लागून हे तुमी 8वी 9वी 10वेच्यानूच ह्या मॅथ्स सब्जेक्टाचेर फोकस दिवपाक जाय की आपणाक ह्यो इतल्यो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आपणाक ओपन जातल्यो जेन्ना हांव 8वी 9वी 10वेन जेन्ना मॅथ्स बरो शिकतलो तेन्ना आपणाक तो फियर फॅक्टर आसतना आपण 11वे 12वेक हो मॅथ्स घेवचो काय ना घेवचो हे आपण कन्फ्युजनान आसतना हे आपण डायलेमान आसतना. तर आता हे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स घेतल्यानंतर तुमकां ऑलमोस्ट ऑल इंजिनियरींग फील्ड ऑफकोर्स मेडिकल फील्ड निड्स अ डिफरंट पर्स्पेक्ट पूण ह्यो सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां अवेलेबल जाता. तुम्ही खंयच्याय इंजिनियरींग फील्ड आयदर द स्टेट लेवल ऑर तुम्ही नॅशनल लेवल तुमकां इंजिनियरींग एग्जामीक तुम्ही एलिजिबल जाता आन्सर करपाक. नेक्स्ट आतां जर तुमकां मॅथ्स जर तुम्ही सब्जेक्ट घेतलो ना आनी सपोज जर तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हे सब्जेक्ट घेवन जर तुम्ही 11वी 12वी जर तुमचो फोकस दवरलो आनी तुमकां जर कळ्ळें की आपण हे सब्जेक्ट घेतल्या नंतर आपणाक कसल्या फ्युचरान आपल्याक करियर करपाक मेळटलें. जर तुम्ही बायोलॉजी सब्जेक्ट घेतले अलॉंग विथ द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हे जर तुम्ही सब्जेक्ट शिकले जाल्यार तुमकां सगळे जे मेडिकल्स आनी अलायड हेल्थ सायन्सीस जे प्रोग्राम्स आसा ते सगळे करियर ऑपॉर्च्युनिटीज तुमकां अवेलेबल जाता. फॉर एग्जाम्पल तुमकां जर MBBS डॉक्टर जावपाचो आसा जाल्यार हे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी घेवन तुमी डॉक्टर जावपाक एलिजिबल जाता. हातून डॉक्टर जावपाक फॉर एग्जाम्पल तुमकां जर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी घेतली जाल्यार हातून नीट एग्जाम आन्सर करची पडटा आनी ही नीट एग्जाम आसता ती ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ह्या सब्जेक्टाचेर बेस आसता. सो हे सब्जेक्ट घेतल्या नंतर तुम्ही मेडिकल जावं शकता, MBBS करपाक शकता. जर तुमकां सपोज डेंटल डॉक्टर जावपाक जाय तुमी डेंटल डॉक्टर जावं शकता. तुमकां आयुर्वेदीक जर डॉक्टर जावपाक जाल्यार तुमी आयुर्वेदीक डॉक्टर करूं शकता. तुमकां होमिओपॅथीक करपाक जाय तुमी होमिओपॅथीकूय करूं शकता. तुमकां जर फुडें नर्सींग करपाक जाय जाल्यार तुमी ती नर्सिंगूय करूं शकता. जर तुमकां BSc नर्सिंग नॅचरल आतां सपोज नवीनच प्रोग्राम आमच्या गोंयानूच सुरू जाला खुबश्या भुरग्यांक खबर आसतलें बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी नॅचरोपॅथी एंड योगीक सायन्स अशे प्रोग्राम सुरू जाल्ले. ह्या प्रोग्रामान तुमी एनरोल करूं शकता जर तुमी सायन्स घेतलेले फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हे सब्जेक्ट घेतलेले. ह्याच्या भायर अपार्ट फ्रॉम दीस बीइंग डॉक्टरल प्रोफेशन ह्याच्या भायरूय तुमकां जर सपोज जर अलायड सायन्सीसान जर प्रोग्राम करपाक जाय जशें की बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी बॅचलर ऑफ ऑप्टोमॅट्री. फिजिओथेरपी म्हटल्यार जे आमचे बोन्स आनी जे बाकीचे जे हेल्थ स्ट्रक्चर आसता ताचेर जो फिजिओथेरपी काम करता तातूंत तुमकां प्रोफेशन करूंक मेळटा. ऑप्टोमॅट्री म्हटल्यार जशे ऑप्टिशियन्स आसता तशें तुमकां तो ऑप्टोमॅट्री करपाक मेळटा. जर तुमकां एनेस्थीसिया टेक्नॉलॉजीन जर करपाक जाय एवरी आतां खंयचें ऑपरेशन करता आसतना डॉक्टर प्रोफेशन आनी दीस इज बिकम्स अ व्हेरी नोबल प्रोफेशन आनी एसेन्शियल प्रोफेशन.
सो तुम्ही ते BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नॉलॉजी करू शकता, तुम्ही मेडिकल इमेजिनिंग करू शकता. आता सगळ्याच हॉस्पिटलांनी एक्सरे मशीन म्हणा, CT स्कॅन मशीन म्हणा, MRI स्कॅन मशीन म्हणा, हे सगळे मशिनरीज असतात. सो तांकां ऑपरेटर जावपाची गरज असता. सो ह्या हितून अलायड सायन्सांनी तुमकां करियर ऑपॉर्च्युनिटीज करपाक मेळटले जर तुम्ही फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी हो सब्जेक्ट घेतलो आणि मॅथ्स जर तुम्ही ऑप्ट आउट केलो जाल्यार. नेक्स्ट, आता जशें स्टार्टींग सेशनान ऑनरेबल CM दोतोरांनी जेन्ना म्हटलें की खुबश्या भुरग्यांक नर्सिंग प्रोफेशन चूज करपाचें आसता, सो ताका लागून BSc घेवपाची गरज आसता. आज तुमकां मुद्दाम हांगासर तुमकां एक प्रोग्राम घेवन आयला की जशें की ऑक्झिलरी नर्स मिडवायफरी आणि जनरल नर्सिंग मिडवायफरी. आतां हो जर प्रोग्राम आसा हो एलायड सायन्सानूच आसा. आतां हो प्रोग्राम जर तुमकां जर करपाक जाय जाल्यार तुमकां नॉट नेसेसरी तुमी आर्ट्स सब्जेक्ट घेतला की कॉमर्स सब्जेक्ट घेतला की सायन्स सब्जेक्ट घेतला. हाका बेजीक रिक्वायरमेंट ना की तुमी सायन्सांतलेच भुरगे आसपाक जाय, कॉमर्स सब्जेक्टांतले आशिल्ले जाय किंवा आर्ट्स भुरगे सब्जेक्टांतले भुरगे आसपाक जाय. तुमी खंयच्याय स्ट्रिमीचे आशिल्ले जाल्यार तुमकां हो ANM जो ऑक्झिलरी मिडवायफरी आसा प्रोग्राम आणि जनरल नर्सिंग मिडवायफरी तुमकां करपाक मेळटा. हातून एडवांटेज येता कसो की जसो की तुम्ही आता सपोज GNM आसा हो 3-3.5 वर्साचो प्रोग्राम आसता. 3 वर्साचो प्रोग्राम 6 म्हयन्याची तुमकां इंटर्नशीप आसता. हो GNM जेन्ना तुम्ही कंप्लीट करता, दो यू आर कम फ्रॉम द कॉमर्स बॅकग्राउंड ऑर फ्रॉम आर्ट्स बॅकग्राउंड, तुम्ही 3-3.5 वर्साचो GNM प्रोग्राम करता. नाव यू बिकम इलिजिबल टू डू डायरेक्टली द नर्सिंग. सो तुमकां एडवांटेज कसो उरता, तुम्ही सायन्स शिकून येवंक ना, तुम्ही कॉमर्स आणि आर्ट्स शिकून येयला, पण तुम्ही आता GNM 3.5 वर्साचो प्रोग्राम करता. नाव यू बिकम इलिजिबल टू डू द BSc नर्सिंग. आणि BSc नर्सिंग केल्यानंतर तुमकां फुडें MSc नर्सिंग करपाक मेळटा. सो देर इज अ डायरेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी. तुम्ही आता खंयचोय जर प्रोग्राम शिकलो जाल्यार. सो आता हे जशें म्हटलें की NSQF लेवल आणि अंडर NEP ही ब्रॉड स्पॅक्ट्रम आता भुरग्यांक अवेलेबल आसा. पयलीं अश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज नाशिल्ल्यो. जशें की म्हणटा की जे नर्स जावपाक जाय आशिल्लो तुवें सायन्साचोच भुरगो 12वी 11वी 12वी सायन्सूच करपाक जाय आशिल्लें, पण आतां तशें ना. जर तुमी आर्ट्स कॉमर्स घेवन सुद्दां जर तुमकां दिसलें की ना आपण आतां नर्सिंगान करियर करपाक जाय जाल्यार तुम्ही GNM कोर्स करूं शकता, जो 3.5 वर्साचो कोर्स आसा. ताच्या नंतर तुम्ही डायरेक्टली नर्सिंगान BSc नर्सिंगान जो 3 वर्साचो प्रोग्राम आसा तातूंत एनरोल जावं शकता. ताच्या फुडें जर तुमकां दिसलें आपणाक शिकपाक जाय जाल्यार तुम्ही MSc नर्सिंग करूं शकता. आता हे जेन्ना आमी जेन्ना सब्जेक्ट कोर्स पूल सिलेक्ट करते की आर्ट्स सब्जेक्ट किंवा कॉमर्स सब्जेक्ट पूल सब्जेक्ट किंवा सायन्स सब्जेक्ट किंवा वोकेशनल, आता जेन्ना ह्याच्या फुडें जेन्ना तुमकां ग्रॅज्युएशनाक जर तुमकां वचपाक जाय किंवा डिप्लोमा करपाक जाय किंवा कसले सर्टिफिकेशन कोर्सीस करपाक जाय जाल्यार आतांच्या हितून सगळ्याक नॅशनल एंट्रन्स कॉमन टेस्ट एंट्रन्स टेस्ट आसता. सगळ्या गोष्टींक आतां इंजिनियरींग म्हणा, मेडिकलाक म्हणा किंवा कसलेय तुमकां जर प्रोफेशनल कोर्सीस जाय तुमकां एडमिशन घेवपाक जाय, कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसता. आतां ह्यो कॉम्पिटेटीव एग्जामाक आपूण प्रिपेर कशें करप हे भुरग्यांक पयलीं खूब जाणीव आसपाक जाय. पयलींच 8वी 9वी 10वी खुबश्या वेळार जशें हांवें म्हटलां जस्ट नेक्स्ट लायन खुबश्या वेळार जशें हांवें म्हटलां की जेन्ना तुमी 8वी 9वी 10वी जेन्ना तुमकां फुडले ब्रॉड पर्स्पेक्टीव तुमकां लक्षांत आसता की आपण हें करियर करपाक जाय, पूण हें करियर करपाक जाय जाल्यार ही एंट्रन्स टेस्ट एग्जाम आन्सर मॅन्डेटरी आसता. आनी ती एंट्रन्स एग्जाम मॅन्डेटरी आसता ताका खंयचे सब्जेक्ट शिकपाची गरज आसता ही सब्जेक्टाची जाणीव तुमकां 8वी 9वी 10वी ह्यांनाच खबर आसपाक जाय. तुमी 11वी 12वी नंतर जाल्या नंतर जेन्ना तुमी चिंतता की आपणाक हें करियर करपाक जाय, पूण तें करियर करतलो खंयचें प्रोफेशन करियर करतलो जाल्यार आपणाक ही एंट्रन्स एग्जाम दिवचें पडटा. आनी ती एंट्रन्स शिकता जाल्यार हे सब्जेक्ट मॅन्डेटरी आसता त्या पेपरान आनी ते तुमी पेपर ऑलरेडी स्कीप केल्ले आसता. म्हणून ही गोश्ट तुमकां जाणीव 8वी 9वी 10वीनूच खबर आसपाक जाय. जशें हांवें म्हटलें की तुमकां सपोज इंजिनियरींग करियर प्रोफेशन करपाक जाय जाल्यार तें इंजिनियरींग करियर प्रोफेशन करतले जाल्यार तुमकां आतां सगळ्यांक तुमी आतां गोंयान एडमिशन इंजिनियरींग घेया किंवा गोंयच्या भायर NITन घेया किंवा IITन घेया किंवा IIITन एडमिशन घेया. हातून JEE जी एग्जाम आसा जी नॅशनल सेंट्रलायज नॅशनल एग्जाम जी NTA टेस्ट कंडक्ट करता ही एंट्रन्स एग्जाम आन्सर करप मॅन्डेटरी आसता. आतां ही जर तुमी एग्जाम मॅन्डेटरी आन्सर जर करपाक जाय जाल्यार हातून मॅथ्स हो वन ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स टू क्लियर दीस पर्टिक्युलर JEE मेन्स. आतां खुबश्या भुरग्यांक अशें दिसता की आपूण JEE आन्सर करून आपणाक IITन किंवा IIITन किंवा सगळे इंडियेचे जे प्रिमियर इन्स्टिट्यूट आसा तातूंत आपणाक एडमिशन मेळटलें. हातून एक बेजीक रिक्वायरमेंट खुबश्या भुरग्यांक खबर नासता किंवा पेरंट्सांकूय खबर नासता की जशें आपूण 11वी 12वी जाता तेन्ना 12वी सुद्दां आपूण पास जाता आसतना आपणाक मिनिमम 75%च्या वयर आपल्या गोवा बोर्ड किंवा स्टेट बोर्ड आसा पळय तातूंत मार्क्स मेळपाची गरज आसता. तूं JEE एग्जाम क्लियर जाताच, पूण हातून जर तुमकां जर गोवा बोर्ड किंवा स्टेट बोर्डान जर 75% जर लेस पडले जाल्यार यू डोंट बिकम इलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन NITs एंड IITs. तुमकां फक्त स्टेट युनिवर्सिटीनूच जे स्टेट युनिवर्सिटी किंवा ताचे एफिलिएटेड जो कॉलेजीस आसता तुमी तातूनच फक्त इलिजिबल जाता. तुमी NITन IITन घेवपाक एडमिशन इलिजिबल जायना. आतां जर तुमकां IITन जर तुमकां एडमिशन घेवपाक जाय किंवा IIITन एडमिशन घेवपाक जाय जाल्यार ही जेन्ना JEE मेन्स जेन्ना तुमी एग्जाम आन्सर करता
तातूंत तुमचो रँक सुद्दां फर्स्ट 2.5 लॅक्सान येवपाक जाय की तुमी जेई एडवान्स आन्सर करपाक इलिजिबल जातले. आतां ही जेई एडवान्स कित्याक नेक्स्ट जेई एडवान्स कित्याक जर तुमकां IITीन जर एडमिशन घेवपाक जाय किंवा IIITीन जर एडमिशन घेवपाक जाय जाल्यार जेई मेन्स तुमी एग्जाम क्लियर करपाक जाय. तुमकां 12वेक 75% पेक्षा चड मार्क्स मेळ्ळे जाय आनी तुमचो जेई मेन्सान रँक सुद्दां तुमचो मोर दॅन 2.5 लॅक्स आसपाक जाय. तरूच तुमी परत फुडें जेई एडवान्स आन्सर करपाक इलिजिबल जाता. एडमिशन मेळपाची गोश्ट फुडें पूण तुमी इलिजिबल जाता जेई एडवान्स आन्सर करपाक. म्हणूनच हो मॅथ सब्जेक्ट बिकम्स अ कोर फॉर युअर सब्जेक्ट फॉर दीस एप्टिट्यूड. आतां नेक्स्ट जर तुमकां सपोज फॉर एग्जाम्पल लॉ प्रोफेशन चूज करपाक जाय. आतां जशें हांवें म्हटलें की लॉ प्रोफेशन चूज करपाक तुमकां गरजेचें ना की तुमी कॉमर्साचेच भुरग्याचे सब्जेक्ट बॅकग्रावंड आसपाक जाय की आर्ट्साचे सब्जेक्ट बॅकग्रावंड आसपाक जाय सायन्स कोणी वोकेशनल खंयचोय जर भुरगो जर ताका इंट्रस्ट दिसले की आपूण आतां आपण आपलें लॉ प्रोफेशन करतलो लॉयर जातलो किंवा लिगल एडवायजर जातलो किंवा आपणाक जज जावपाचो अशें जर तुमकां इंट्रस्ट दिसलें जाल्यार हातूंत सुद्दां एक कॉम्पिटेटीव एप्टिट्यूड आसता ती नॅशनलायज एग्जाम आसता कॉल्ड एज अ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. आतां ही कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आसता तुमकां खंयच्याय लॉ कॉलेजीन जर एडमिशन घेवपाक जाय लॉ करतलो जाल्यार आफ्टर 12वे नंतर तर ही एग्जाम एंट्रन्स एग्जाम आन्सर करपाची गरज आसता. आतां ही सुद्दां एंट्रन्स एग्जाम करता आसतना ऑलमोस्ट ताका 30 to 40% एप्टिट्यूड टेस्ट आसता आनी ही एप्टिट्यूड इज अगेन फोकस मोर ऑन द मॅथमॅटिकल लॉजिकल रिजनिंग तुमचे इंग्लीश तुमचे कम्युनिकेशन स्किल्स हाजेर बेज आसता. आतां तुमकां लॉ करता जाल्यार तुमकां वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. तुमी 12वी जाल्या नंतरूय तुमी इंटिग्रेटेड लॉ करूं शकता. तुमी ग्रॅज्युएशन सपोज जर तुमी ग्रॅज्युएशन केलें आयदर सपोज खंयच्याय प्रोग्रामान आयदर तुमी सायन्स म्हणा कॉमर्स म्हणा ग्रॅज्युएशन म्हणा किंवा इंजिनियरींग म्हणा जाल्यार तुमकां त्याच्या नंतर जर तुमकां करपाक जाय जाल्यारूय तुमकां 2 वर्सांचो LLB प्रोग्राम करपाक मेळटा. जर तुमकां त्याच्या फुडें जर शिकपाक जाय जाल्यार तुमकां LLM करपाक मेळटा. ऑफकोर्स तुमकां त्याच्या फुडें शिकपाक जाय जाल्यार तुमकां तितून PhD करपाक मेळटा. पूण ह्यो जर तुमकां लॉ जर प्रोग्राम जर तुमकां शिकपाक जाय फुडें आपणाक दिसलें लॉयर जावपाक जाय जाल्यार ही कॉमन एंट्रन्स टेस्ट तुमकां मॅन्डेटरी आसा आनी ताका लागून एज अशें म्हटलें की हें तुमचें पयलींच प्रिपरेशन आसपाक जाय की आपणाक हो एप्टिट्यूड पेपर क्लियर करता जाल्यार खंयच्याय सब्जेक्टान आपणाक मास्टरी करपाक जाय. नेक्स्ट मागीर खुबश्या भुरग्यांक आतां इट हॅज बिकम अ नोबल एंड इट बिकम्स अ प्रायड की आपणाक एक नॅशनल डिफेन्स सर्विसान आपणाक जॉब करियर आपलें करपाक जाय. आपणाक प्रत्येकाक दिसता की आपूण नेवल ऑफिसर जावपाक जाय आपणाक इंडियन आर्मी ऑफिसर जावपाक जाय की आपणाक सोल्जर जावपाक जाय जाल्यार हे जर तुमी करियर जर तुमकां जर प्रोफेशन चूज करपाक जाय जाल्यार हे प्रोफेशन करियर तुमी 10वी नंतरूय करूं शकता 12वी नंतरूय करूं शकता. जाल्यार वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज तुमी 10वी नंतरूय करूं शकता आनी 12वी नंतरूय करूं शकता. पूण जशें हांवें म्हटलें की ही जरी तुमकां एग्जाम फक्त ही एक नॅशनल डिफेन्स एकेडमीची जाका ऑफिसर लेवल जर तुमकां जर नॅशनल डिफेन्स एकेडमी म्हणजे एअरफोर्स आर्मी जावपाक जाय मिलिटरीन ऑफिसर जावपाक जाय लेफ्टनंट जावपाक जाय जाल्यार तुमकां जर 12वे नंतर जर जाय हे करियर करपाचें जाय जाल्यार ताचें एक कॉमन एंट्रन्स एक टेस्ट आसता आनी ही कॉमन एंट्रन्स टेस्ट UPSC कंडक्ट करता. आनी ही UPSC इज द ओनली एग्जाम वीच इज कंडक्टेड आफ्टर 12th ओनली फॉर NDA एंट्रन्स आनी खंयच्याच प्रोग्रामांक ही 12वे नंतर एग्जाम नासता. आतां ही UPSC जी 12वे नंतरची जी एग्जाम आसता जशें म्हटलें की ताका 2 पेपर आसता आनी फर्स्ट पेपर इज अगेन ए मॅथमॅटिक्स. जशें हांवें म्हटलें की तुमकां प्रत्येकाक दिसतलें की आपूण एक लेफ्टनंट इंडियन नेवल डिफेन्स हितून आपूण जॉब करतलो पूण मॅथ्स जर तुमी ऑलरेडी जर सब्जेक्ट तुमी 9वी 10वी 11वी 12वीक जर सोडला जाल्यार ही तुमकां एंट्रन्स एग्जाम क्लियर करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. म्हणून हे तुमकां पयलींच खबर आसपाक जाय 8वे 9वेन जर आपणाक हो ऑफिसर जातलो आपूण नेवल डिफेन्स किंवा एअरफोर्स डिफेन्सान आपूण वतलो जाल्यार हो मॅथ्स सब्जेक्ट ही एग्जाम एंट्रन्स एग्जाम आन्सर करपाक मॅन्डेटरी आसा. तशें बारीकशे खूब जे टॅक्निकल आसा जे तुमी ग्रॅज्युएशन नंतर करूं शकता BA करूं शकता BSc इन B ह्योय करूं शकता पूण हाका सुद्दां थोड्योश्यो एग्जामी आसा वीच बिकम्स अ मॅन्डेटरी फॉर अ स्टुडंट्स पण ह्यो सब्जेक्टाक सुद्दां एप्टिट्यूड एंड मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट बिकम्स अ मॅन्डेटरी फॉर दॅट. नेक्स्ट हो एक असो प्रोफेशन आसा की जे भुरग्यांक टॅलंट बेस आसता म्हणजे पयलीं पासून भुरग्यांक जेन्ना 8वी 9वी 10वी किंवा 11वी 12वी आसतना तांकां एक आर्ट कला ड्रॉइंग डिझायन हातूंत तांकां खूब प्रोफिशियन्सी आसता आनी ही नॅचरल प्रोफिशियन्सी आसता. इट इज नॉट इनकल्केटेड ऑर फोर्स बाय सम पॅरंट्स ऑर बाय टिचर्स ती तांकां नॅचरली येयली आसता. ही जेन्ना ती नॅचरल टॅलंट जेन्ना तुमी पॅरंट्स किंवा टिचर्स किंवा त्या भुरग्याकूय जेन्ना खबर आसता की आपूण हितून आपल्या कडेन खूब प्रोफिशियन्सी आपल्या कडेन आर्ट बरें आसा आपल्या कडेन स्कील बरें आसा आपल्या कडेन डिझायन बरें जाता तेन्ना हे जे प्रोफेशन आसा रादर दॅन चुजींग एज अ एज्युकेशनल करियर यू कॅन चूज दीस एज अ टॅलंट बेस्ड करियर. आतां टॅलंट बेस्ड करियर म्हटल्यार सुद्दां हातूंत हेका खूब
वेल डिमांड आसा ह्या प्रोफेशनाक की तुमी बॅचलर्स इन डिझायन इंटिरियर डिझायन करू शकता किंवा बॅचलर इन डिझायन करू शकता बॅचलर इन फायन आर्ट्स करू शकता किंवा बॅचलर इन व्हिज्युअल आर्ट्स तुमकां करपाक मेळटा किंवा बॅचलर इन क्रिएटीव आर्ट्स करपाक शकता. आतां ही सुद्दां जर तुमकां करपाक जाय जाल्यार देर आर व्हेरी प्रिमियम म्हणजे आमच्या इंडियान अशे खुबशे प्रिमियम इन्स्टिट्यूट आसा की वेरीन यू हॅव अ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायन ही एक इन्स्टिट्यूट अशें प्रिमियर आसा खुबशे कडेन आसा ऑल ओवर इंडिया की ताका तुमी एक बेजीक एंट्रन्स एग्जाम दिवची पडटा. ताका नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायन ही तांकां एंट्रन्स एग्जाम कंडक्ट करता आनी ही एंट्रन्स एग्जाम जेन्ना कंडक्ट करता तेन्ना ताका स्पेसिफीक सब्जेक्ट आसता म्हणजे एप्टिट्यूड आसता लॉजिकल रिजनिंग आसता तुमची लँग्वेज आसता. सो लँग्वेज ऑल्सो अ प्रोफिशियन्सी ही मॅन्डेटरी उरता सगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम. आनी जशें हांवें म्हटलें की तुमी आर्ट्स केल्ले आसूं सब्जेक्ट केल्ले आसूं भुरगे कॉमर्स केल्ले आसूं भुरगे किंवा सायन्स केल्ले आसूं तुमकां आफ्टर जर 10वी-12वी नंतर दिसलें की आपणाक सपोज जर हे आपले टॅलंट बेज आपण करियर करपाक जाय जाल्यार हे तुमी बॅचलर इन डिझायन बॅचलर इन फायन आर्ट्स बॅचलर इन व्हिज्युअल आर्ट्स करूं शकता. हेका कंपल्शन ना की तुमी 10वी किंवा 11वी-12वी ह्याच सब्जेक्टान हेच सब्जेक्ट शिकोवन तुमी 12वी केल्ली आसपाक जाय. नेक्स्ट आतां खुबशे वेळा अशें जाता की जेन्ना आमी आमच्या स्कुलान आमकां टिचर आमी पळयता तेन्ना प्रत्येकाक दिसता की आपूण टिचर जावचो म्हणून ते टिचराक जातलो जाल्यार तुमकां थोड्यांक दिसता की आपूण अशें सायन्स स्ट्रिमीन आपूण खूब डेव्हलपमेंट करतलो आपूण खूब शिकतलो सायन्स स्ट्रिमीन. आतां नॉट नेसेसरली फक्त इंजिनियरींग आनी मेडिकलच प्रोफेशनात तुमकां प्युअर सायन्सिसांनी आज मार्केटान खूब डिमांड आसा तुमकां खूब प्रोफेशनल ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा जशें की तुमी BSc किंवा MSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री झुलॉजी और मायक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नॉलॉजी अशे तुमी कितलेशेच प्रोग्राम करपाक जाय. आनी हे प्रोग्राम सुद्दां शिकता आसतना नॉट नेसेसरली तुमकां म्हणजे जेन्ना कॉलेजीस युनिवर्सिटीज जेन्ना चूज करता तुमकां खुबश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जश्यो IITs अवेलेबल आसा ह्यो प्युअर सायन्सीस करपाक. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टॅटिस्टिकल सायन्स आसा मागीर जे बँगलोर आसा मागीर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्च आसा आयसर पुणे आसा. ह्यो अश्यो खुबश्यो प्रिमियर इन्स्टिट्यूट आसा वेरीन यू हॅव लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज टू डू युअर प्युअर सायन्सीस. तुमी मॅथमॅटिक्सान मागीर तुमकां सपोज मॅथमॅटिक्सान खूब इंट्रस्ट आसा स्पेसिफीक आसा वेर यू कॅन बिकम एज अ सायंटिस्टूय तुमकां करपाक जाय एज अ मॅथमॅटिक्स तुमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट हे प्रिमियर फ्लॅगशीप इन्स्टिट्यूट आसा इंडियन जे कोलकाताक आसा यू कॅन डू दॅट पर्स्यू युअर करियर देर ऑल्सो. सो ह्यो अश्यो खुबश्यो ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां प्युअर सायन्सिसान जर प्युअर टॉप रँक्ड इन्स्टिट्यूटान जशें की आमी म्हणटा की फक्त इंजिनियरींग केल्या नंतर IITन किंवा NITन एडमिशन मेळटा तुमकां प्युअर सायन्स सुद्दां जर करपाक जाय जाल्यारूय तुमकां IITन आनी NITन करपाक मेळटा. खुबश्या भुरग्यांक आनी ह्या पेरंट्सांकूय तितली अवेरनेस नासता की जर आपणाक प्युअर सायन्सिसान करपाक जाय जाल्यार हे प्युअर सायन्सिसान आपणाक IITन किंवा NITन किंवा IIScन करपाक मेळटा. एक्चुअली ह्या सब्जेक्टान त्या इन्स्टिट्यूटान खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आसता की तुमी जर सायन्स प्युअर सायन्स स्ट्रीम घेवन जर तुमकां शिकपाक जाय जाल्यार तरी आसतना तुमी IITन किंवा IIScन किंवा आयसर ह्या असले प्रिमियम इन्स्टिट्यूटान तुमी एज्युकेशन तुमचें पर्स्यू करूं शकता. नेक्स्ट आतां खुबश्या वेळा अशें तुमी नॉर्मली आतां पयलीं एक आशिल्लें की फक्त टीव्हीरूच आमी न्यूज पळयताले आनी आमकां तेन्ना एक एंकर दिसताले की मिडिया रिपोर्टर दिसताले किंवा तुमकां फक्त एक न्यूज पेपर येतालो. आतां तुमकां डिजिटल मिडियान इतलें अवेरनेस जाला देर आर सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज एज इन अ डिजिटल मिडिया की आतां खुबशे मास कम्युनिकेशन म्हणजे भुरग्यांक दिसता की आपूण रिपोर्टर जावचो एंकर जावचो और डिजिटल मिडिया रिपोर्टर जावचो और न्यूज पेपर रिपोर्टर जावचो. ह्या खातीर ह्या गोश्टीक 8वी 9वी 10वी ह्या भुरग्याचेर तेजी लँग्वेज इन प्रोफिशियन्सी कितली आहा आनी तेजी कम्युनिकेशन्स कितली आहा ही पेरंट्सान जाणून घेवपाची खूब गरजेची आसा. आनी जर भुरग्याक तुमकां रियलायज जालें टिचर्सांक किंवा पेरंट्सांक की तुमकां स्टुडंटांक सुद्दां की आपली प्रोफिशियन्सी इन लँग्वेज ती खंयची लँग्वेज आसूं कोंकणी आसूं मराठी आसूं संस्कृत आसूं किंवा इंग्लीश आसूं खंयच्या एक लँग्वेजीन जर तुमची प्रोफिशियन्सी आहा तुमच्या कडेन कॉन्फिडन्स आसा टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ द पब्लीक तुमकां जर तो फियर फॅक्टर ना टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ द पब्लीक तुमच्या कडेन हे कम्युनिकेशन रायटींग स्किल्स जर आसा जाल्यार तुमी डेफिनेटली हो मास कम्युनिकेशन प्रोफेशन चूज करूं शकता. आतां हे मास कम्युनिकेशन सुद्दां चूज करता आसतना नॉट नेसेसरली अगेन की तुमी आर्ट्साचेच सब्जेक्ट 11वी 12वीक शिकलेले आसूंक जाय किंवा सायन्साचे शिकलेले आसपाक जाय किंवा कॉमर्साचे. सो खंयच्याय स्ट्रिमींतल्यान जर तुमी जर सब्जेक्ट घेवन शिकला 11वी 12वी जाल्यारूय तुमकां हे मास कम्युनिकेशन ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. तुमी बॅचलर इन मास कम्युनिकेशन करूं शकता बॅचलर इन मास मिडिया करूं शकता बॅचलर इन जर्नलिझम करूं शकता बॅचलर इन कम्युनिकेशन मिडिया करूं शकता की तुमी वेरी यू कॅन बी ऑपॉर्च्युनिटीज इन फिल्मिंग डिजिटल व्हिडिओ एडिटींग ह्योय करियर तुमी ऑपॉर्च्युनिटीज चूज करूं शकता. अगेन जशें म्हटलें हांवें की हे प्रोफेशन आसा इट इज मोर दॅन एज्युकेशनल करियर इट इज अबाउट द टॅलंट करियर हे प्युअरली बेस्ड ऑन द टॅलंट. सो जर तुमच्या कडेन ही प्रोफिशियन्सी आहा की अबाउट इंग्लीश अबाउट युअर कम्युनिकेशन स्किल्स
जाल्यार तुमी हे प्रोफेशनूय चूज करूं शकता आनी ताका मार्केटांनी भरपूर डिमांड आसा. जशें म्हटलें की आतां गोवा बींग अ ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट हातूंत आमच्या गोंयांत खुबश्यो हॉटेल इंडस्ट्रीज आयल्या खुबशे आनी इट इज जस्ट स्केलिंग लायक एनीथींग. जर तुमकां आतां आनी ह्या प्रोफेशनान आतां खूब डिमांडूय आसा. जर तुमकां सेल्फ इंट्रस्ट आसा की हॉटेल मॅनेजमेंटान आपलो करियर करतलो बिकॉज हांगा गोंयांत खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा खूब म्हटल्यार खूब बियॉन्ड युअर एक्सपेक्टेशन्स. जर हातूंत जर करतलो जाल्यार तुमकां करियर हितून हॉटेल मॅनेजमेंटान कसले करियर आमी हॉटेल म्हटल्या बरोबर आमकां दिसता की आमी फक्त शेफूच जावंक शकता आनी आमी तो हॉटेल मॅनेजमेंट केल्या बरोबर आमकां फक्त हॉटेलानूच जॉब मेळटा अशें ना. तुमी हॉटेल मॅनेजमेंट करता तेन्ना वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज आसा की तुमी कलनरी आर्ट्स करूं शकता इव्हेंट मॅनेजर करूं शकता तुमी केटरिंग टॅक्नॉलॉजीज हितून करूं शकता तुमी एडमिनिस्ट्रेशन करूं शकता. हातून जेन्ना हॉटेल मॅनेजमेंट करता तुमकां अगेन तुमकां कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल मेळटा इन डिफरंट फिल्ड्स. तुमी इंडियन आर्मीन आर्म फोर्सान जॉब मेळूं शकता तुमी हॉस्पिटल कॅटेगरीन करूं शकता तुमी ऑन्टरप्रिनर जावं शकता तुमकां शिपींग आनी क्रुजिनानूय जॉब मेळूं शकता. आतां सध्या तरी गोंयांत ऑलमोस्ट वी हॅव 2 कॉलेजीस आसा प्रिमियम कॉलेजीस इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आनी VM साळगांवकर इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी जे सांगो आसा. हातूंत तुमी आपलें करियर गोंयानूय करूं शकता गोंया भायरूय करूं शकता. आतां हातूंत सुद्दां हॉटेल मॅनेजमेंट जर करतले जाल्यार तुमकां एंट्रन्स एग्जाम दिवपाची गरज आसा. एंट्रन्स ही NHCMT ही जी एग्जाम आसता ती कंडक्ट करता नॅशनल कावन्सील फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट ही कंडक्ट करता आनी ही एंट्रन्स एग्जाम तुमकां पास जावपाची मॅन्डेटरी आसा. हे जर हॉटेल मॅनेजमेंटान जर तुमकां करियर करपाक जाय आफ्टर 12वी. नेक्स्ट आतां खुबश्या वेळार हांवें अशें जे स्टार्ट केलें डिस्कशन तेन्ना भुरग्यांचे एक इंट्रस्ट आसा फोकस शिकता तांकां खेळपाक खूब आवडटा. आय थिंक तुमी जर विचारलें जाल्यार ऑलमोस्ट 90 भुरग्यांक जर विचारलें स्टडी करपाक आवडटा काय खेळपाक आवडटा म्हटल्यार भुरग्यांक खेळपाक खूब आवडटा. नाव द क्वेश्चन कम्स इज जेन्ना भुरग्यांक जेन्ना ही खेळान जेन्ना इंट्रस्ट आसता आनी जेन्ना आपूण करता ताका जर खेळान जर करियर करपाक जाय जाल्यार खुबश्या भुरग्यांक हे गायडन्सूच नासता की आपूण खेळान करियर कशें करचें. ताका दिसता की फक्त आपूण प्लेयरूच जावपाक शकता की आपले आनी फुडें करियर ना प्लेयर जर जालो नाजाल्यार आपूण एक कसलोय खेळाडू जालो जाल्यारूच आपलें करियर ना जाल्यार आपलें करियर ना. जाल्यार हे जर तुमकां स्पोर्ट्स प्रोफेशनान जर करपाक जाय करियर करपाक तर प्रत्येक स्कुलान तुमचें पयलें की तुमचो फिजिकल एज्युकेशन टीचर आसता हायर सेकंडरी फिजिकल एज्युकेशन टीचर आसता कॉलेज लेवलीचेर तर स्पोर्ट्स डायरेक्टर म्हण आसता. तशेंच कितलेशेच आतां स्पोर्ट्स अकॅडमी जाल्यार की वेदर स्पोर्ट्स कन्सल्टंट आसता स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स आसता. ह्या हातून जर तुमकां प्रोफेशन जर चूज करपाक जाय जाल्यार तरी तें तुमी प्रोफेशन चूज करूं शकता. आतां हातून जर तुमकां जर प्रोफेशन चूज करता जाल्यार तुमी 11वी 12वी खंयच्याय जरी सब्जेक्ट घेवन शिकलो आर्ट्स घेवन शिकलो कॉमर्स घेवन शिकलो किंवा सायन्स घेवन शिकलो जाल्यार तुमी 12वी नंतरूय करूं शकता किंवा ग्रॅज्युएशन नंतरूय करूं शकता. जर बॅचलर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन म्हणून हो प्रोग्राम आसता हो 3 वर्सांचो प्रोग्राम आसता. हातून तुमी 3 वर्सांचो प्रोग्राम शिकल्या नंतर तुमी खंयच्याय स्ट्रिमीन ग्रॅज्युएट जावं शकता. तुमी म्हणा इंजिनियरींग म्हणा किंवा तुमी सायन्स सब्जेक्ट घेवन किंवा कॉमर्स सब्जेक्ट घेवन सायन्स किंवा आर्ट्स सब्जेक्ट घेवन तुमी इंटिग्रेटेडूय प्रोग्राम करूं शकता जो डायरेक्टली MPED म्हणून आसता जो बॅचलर ऑफ मास्टर्स ऑफ फिजिकल एज्युकेशन जे बॅचलर 3 वर्सांचो आसता आनी प्लस MPED 1 वर्साचो आसता. जर तुमकां BPED करून जर मागीर शिकपाक जाय जाल्यार तुमी BPED करून मागीरूय परत 2 वर्सांचो ते MPED करूं शकता. आनी अश्यो गोंयांत म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया देर आर सो मेनी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटीज आसा जशें की दिल्ली स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी देन मुंबय स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी. ह्या स्पोर्ट्स युनिवर्सिटीन तुमी आपलें एनरोलमेंट करपाक जाय आनी ती एनरोलमेंट करता आसतना ताका एंट्रन्स एग्जाम इज मॅन्डेटरी आनी ही एंट्रन्स एग्जाम इज नॉट अ रिटन एंट्रन्स एग्जाम तुमकां मुद्दाम सांगपाक जाय पण ही एंट्रन्स एग्जाम आसता इट इज बेस्ड ऑन युअर फिजिकल टेस्ट म्हटल्यार तुमचे सगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स टेस्ट घेता आनी तेंचे इंटरव्यू आसता. सो ह्या जे स्पोर्ट्साक जेन्ना जाका भुरग्याक इंट्रस्ट आसता तांणी भिवपाक म्हणजे ताका आपणाक बाबा खंयच्या तरी एंट्रन्स एग्जाम आन्सर करची पडटली ही ताका गोश्ट फियर धरपाची गरज ना की ताका फक्त ती स्पोर्ट्स इव्हेंट आसता ताजे वरवीं इवॅल्युएट जाता ही तेजी एंट्रन्स एग्जाम. नेक्स्ट आतां खुबश्या वेळा हे एक नोबल प्रोफेशन टिचर्स म्हणटा आमी प्रत्येक वेळा भुरगो जेन्ना स्कुलान शिकता तेन्ना तो फक्त टिचराकूच पळयता आनी तो मोस्ट ऑफ द टायम हीज एंगेज विथ द टीचर आनी ताकाय दिसता की आपुणूय मोठो जावन टिचरूच जावचो. आतां टीचर जावपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय खंयचें शिक्षण घेवपाक जाय आनी कशें शिक्षण खंय आसता एवेलेबल तें गोंयान आसा गोंयान भायर आसा आनी खंयचे सब्जेक्ट शिकपाक जाय हे गोश्टीची जाणीव आसपाक भुरग्याक खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां जर तुमी पयलीं म्हणजे 10वी 8वी 9वी 10वी जाल्या नंतर तुमकां इमिजिएटली 11वी 12वी नंतर केल्यार तुमकां एक DED म्हणून आसतालें डिप्लोमा इन एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी. हे येता डिप्लोमा इन एज्युकेशन जे DED आसा पूण आतां अंडर NEP ते इट वील नॉट बी कंटिन्यूड देर वील बी सबस्टिट्यूट अंडर द NSQF लेवल फॉर दीस प्रोग्राम जो पयलीं DED म्हणून प्रोग्राम जो आसतालो तो. पूण जर तुमी 12वी करून जर खंयचें ग्रॅज्युएशन केलें आर्ट्स आनी जर सायन्स केलें जाल्यार तुमकां आर्ट्स आनी सायन्स करून तुमकां BEDाक एडमिशन मेळटा. कॉमर्सूय केल्यार तुमकां एडमिशन मेळटा पूण भुरग्यांक मुद्दामून तुमकां सांगपाक सोदता की हांव जेन्ना सगळ्या जेन्ना गोंयभर BEDचें एडमिशन हांवूच इन्चार्ज आसा ताचो तेन्ना करता तेन्ना म्हाका रियलायज जाता की भुरगो कॉमर्स घेता आनी ताका दिसता की आपूण टिचर जावपाक जाय पूण ताका हें रियलायज जायना की आपूण कॉमर्स सब्जेक्ट घेवन
एक स्कूल लेवलीचा टीचर जावं शकना. कॉमर्स घेतल्यानंतर तुका फक्त हायर सेकंडरी और कॉलेज लेवल जावपाक शकता. तुमकां तातूंत फक्त एक PG कॉमर्स आनी तुमकां सोशल सायन्स हो सब्जेक्ट आसता. नाजाल्यार जर तुमकां टीचर जावपाचो आसा स्कूल लेवलीचेर जाल्यार तुमी आर्ट्स आनी सायन्सूच घेवपाचें गरजेचें आसा. हें भुरग्यांक कळपाची खूब गोश्ट गरजेची आसा. तुमकां जर हायर सेकंडरीचो जर टीचर जावपाचो आसा जाल्यार तुमी कॉमर्स घेवन जर तुमी 12वी शिकले जाल्यार तुमकां हायर सेकंडरीक शिकोवपाक मेळटा. तुमकां स्कूल लेवलीक शिकपाक जाल्यार तुमी हे आर्ट्स आनी सायन्सूच घेवपाची गरज आसता. हातूंत तुमी ग्रॅज्युएशन जाल्या नंतर B.Ed करूं शकता, बॅचलर ऑफ एज्युकेशन. जर तुमकां 12वी नंतरूच जर करपाक जाय जाल्यार ते इंटिग्रेटेड प्रोग्राम आसा. हो इंटिग्रेटेड प्रोग्राम आसा बॅचलर ऑफ आर्ट्स इन एज्युकेशन अँड बॅचलर ऑफ सायन्स इन एज्युकेशन. आतां बॅचलर ऑफ सायन्स इन एज्युकेशन जो आसा पळय तातूंत मॅन्डेटरी आसा की तुमी 11वी 12वी सायन्सूच केल्ले आसपाक जाय. तुमी आर्ट्स आनी कॉमर्स केल्ले आसपाक तुमकां घेवंक मेळना. पण बॅचलर ऑफ आर्ट्स इन एज्युकेशन हे जो इंटिग्रेटेड प्रोग्राम आसा हातूंत तुमी सायन्स सुद्दां सब्जेक्ट शिकलेले आसा जाल्यारूय तुमकां ह्या प्रोग्रामाक एडमिशन घेवपाक मेळटा. प्लस तुमकां जर फुडें जर हायर सेकंडरीन जर तुमकां शिकोवपाचें दिसलें की बाबा हायर सेकंडरींतलो टीचर जातलो आपणाक कितें शिकचें पडटा जाल्यार तुमी ते फुडें मास्टर्स इन एज्युकेशनूय करपाक शकता. पण आनी एक ह्या गोश्टीन मॅन्डेटरी आसता की खुबश्या भुरग्यांक ते रियलायज जायना की फक्त पास जावप ग्रॅज्युएशन किंवा 12वी गरजेचें ना, पण तातूंत 50% आनी चड पडपाची खूब गरजेचें आसता आतांच्या क्वॉलिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्वॉलिफिकेशन हेच्या प्रमाणे. नेक्स्ट. आता हे एक अगेन प्रोफेशन आसा की एग्रीकल्चर सायन्स. खुबश्या भुरग्यांक दिसता की आपूण एग्रीकल्चरान आपलें प्रोफेशन करतलो, आपल्या एग्रीकल्चर सायन्सान सायंटिस्ट जातलो. खुबश्या वेळार तुमकां स्कुलांसून पिकनिकेकूय तुमकां ICRान जे ओल्ड गोवा आसा थंयसरूय तुमकां स्कुलांसून व्हेल्ले आसतले. सो तुमकांय दिसतलें की आपूण असोच एग्रीकल्चरान सायंटिस्ट जावचो, आपूण एग्रीकल्चरान आपलें एक्सलन्स करचें. जर तुमकां एग्रीकल्चरान जर प्रोफेशन करपाक जाय जाल्यार तुमकां हे सायन्स सब्जेक्ट घेवन तुमकां फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स अँड बायोलॉजी हे तुमकां दोनूय सब्जेक्ट शिकलेले आसपाक जाय. तुमी फक्त जर बायोलॉजी घेतल्या मॅथ्स जर तुमी सब्जेक्ट सोडलेलो आसात जाल्यार तुमकां हांगासर एडमिशन मेळटा, पण एडमिशन मेळना तुमकां एक ब्रिज कोर्स करचो पडटा अबाउट द मॅथमॅटिक्स. बिकॉज फॉर एग्रीकल्चर मॅथमॅटिक्स इज अ एसेन्शियल. बट तो तुमकां एडमिशन घेतल्या नंतरूय तुमकां तो ब्रिज कोर्स करून तुमकां मॅथमॅटिक्स करपाक मेळटा. आतां हातूंत सुद्दां जर तुमकां एडमिशन जाय जाल्यार तुमकां एक ICRाची कॉमन एंट्रन्स एग्जाम आसता ऑल ओवर इंडिया. ही मॅन्डेटरी आसता एग्जाम आन्सर करपाक, टू एडमिशन घेवपाक खंयच्याय एग्रीकल्चर कॉलेजान. तुमकां एग्रीकल्चरान जर आपले प्रोफिशियन्सी जर तुमचें करियर करपाचें आसा, तुमकां एग्रीकल्चरान सायंटिस्ट जावपाचो आसा जाल्यार हे एंट्रन्स एग्जाम दिवपाची खूब गरजेची आसा. नेक्स्ट. आतां आमी ह्या 2-3 वर्सांक आमी खूब एक ऑरा अशें पळयलां की प्रत्येकाक दिसता की आमी जशें न्यूज आमचो जसो म्हणटा की आमचे नॅशनल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन ISRO जें आसा तातूंत खूब अशी प्रगती केल्ली आसा की वर्ल्ड वायड तेजी तोखणाय जाता. आनी ती कित्याक जाता बिकॉज आमी इतले बरे अचिवमेंट ह्या लास्ट एक 10 वर्सांक इतले अचिवमेंट बरे केल्ले आसा की प्रत्येक भुरग्याक स्कुलान किंवा हायर सेकंडरीन किंवा कॉलेजीन दिसता की आपुणूय असो जो सायंटिस्ट जावचो की स्पेस सायंटिस्ट जावचो. आतां खुबश्या भुरग्यांक अशें परस्यू दिसता की आपूण स्पेस सायंटिस्ट जावचो, पूण तो कसो स्पेस सायंटिस्ट जावपाचें कितें शिकपाक गरज आसा, आपूण कसले सब्जेक्ट घेतले, आपूण खंयसर शिकपाक मेळटलें हें खुबश्या भुरग्यांक तेची आयडिया नासता. आतां जर तुका स्पेस सायंटिस्ट जातलो जाल्यार 2 गोश्टी आसता. एक तुका स्पेस बद्दल सायंटिस्ट टेक्नॉलॉजी शिकची गरज आसता आनी एक तुका ग्रावंड लेवल सायन्स शिकचें आसता. जशें की फॉर एग्जाम्पल ग्रावंड लेवल म्हटल्यार तुमकां फिजिक्स मास्टर इन फिजिक्स खबर आसपाक जाय, तुमकां कंप्युटेशनल फिजिक्स खबर आसपाक जाय, तुमकां सायन्स टेक्नॉलॉजी खबर आसपाक जाय जाल्यार तुमकां टेक्नॉलॉजी इन सायन्स एरोस्पेस ह्या गोश्टी खबर आसपाक जाय. आतां ह्या गोश्टीन जाल्यार तुमकां इंडियन स्पेस सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी IIST हे जे इन्स्टिट्यूट आसा किंवा IIT इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इन मद्रास, कानपूर, मुंबय हे अशे इन्स्टिट्यूट आसा जंय तुमी शिकल्या नंतर तुमकां हांगा स्पेस टेक्नॉलॉजी आनी एरो सायन्स करपा खातीर सायंटिस्ट जावपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आतां हें करपाक लागून जशें हांवें म्हटलां की तुमी फिजिक्स केमिस्ट्री आनी मॅथमॅटिक्स हे मॅन्डेटरी सब्जेक्ट आसपाक जाय तुमचे 12वीक जेन्ना तुमी आन्सर करता. आनी ती JEE एग्जाम आन्सर करपाक मॅन्डेटरी आसता, नॉट JEE मेन्स बट ही JEE एडवान्स एग्जाम आन्सर करपाची गरजेची आसता. म्हणून ज्या भुरग्यांक दिसता की आपूण स्पेस सायंटिस्ट जातलो, आपूण ISRO खातीर ISROन जशे सायंटिस्ट आसा तशें जशें आपुणाक एस्पिरेशन आसा की आपुणूय असो सायंटिस्ट जातलो, ताणें हे फिजिक्स केमिस्ट्री आनी मॅथमॅटिक्स 11वी आनी 12वीक घेवपाची खूब गरजेची आसा. म्हणून जशें हांवें म्हटलें की मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट्स बिकम्स द कोर फॉर एनी एप्टिट्यूड वेन यू वॉन्ट टू परस्यू युअर करियर हायर करियर इन एनी ऑफ युअर मोस्ट ऑफ युअर प्रोफेशन्स. ओके. नेक्स्ट. आतां खुबश्या भुरग्यांक अशें आसता की आपूण 10वी नंतरूच आनी फुडें शिकपाचें ताका इंट्रस्ट नासता, ताका दिसता की आपूण आतांच जॉब परस्यू करपाचो. आनी
खुबशा लोकांक दिसता की आपण व्हाईट कॉलर जॉब परस्यू करचो. आता व्हाईट कॉलर म्हटल्यार मोस्टली लायक इन द ऑफिस वर्क आपणाक क्लॅरिकल वर्क जर आपणाक प्रोफेशन करपाक जाय जाल्यार खंयच्यो अश्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो एग्जामी आसता की ह्यो एग्जामी तुमी आन्सर केल्या नंतर यू बिकम इलिजिबल फॉर अ व्हाईट कलर जॉब इन अ ऑफिस. जशें की IBPSचे PO किंवा क्लॅरिकल आसता की इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन ही एग्जाम कंडक्ट करता. आफ्टर 10वी नंतरच तुम्ही इलिजिबल जाता ही आन्सर करपाक. मागीर SBIचो PO आसता ही एग्जाम तुम्ही 10वी किंवा 12वी नंतर तुम्ही आन्सर करू शकता. मागीर RBIची एक एग्जाम आसा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे तुम्ही डिफरंट कॅडर खातीर 10वीकू आनी 12वीकू आन्सर करू शकता. तशेंच तुमकां नॅशनल बँक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेव्हलपमेंट नाबार्डची तुमकां ग्रेड A ग्रेड B अशें तुमकां प्रोफेशनल क्लॅरिकल जॉबाच्या खातीर तुमकां एंट्रन्स एग्जाम आसता. आतां ह्यो एंट्रन्स एग्जाम जशें म्हटलें की तशें तातूंत एप्टिट्यूड आसता आनी तातूंत लॉजिकल रिजनिंग आसता. सो तुमी 10वी 9वी 10वी 11वी 12वी ह्या हितून तुमी हे लॉजिकल रिजनिंग आनी एप्टिट्यूडान खूब फोकस करपाची गरज आसा. आतां हे जशें आमी म्हटलें की नॉर्मली आमच्या फॅमिलीन एक परसेप्शन उरता भुरग्याक जेन्ना आमी गायडन्स दिता करियर कितें जावपाक जाय 11वी 12वी आमी म्हणटा डॉक्टर जावपाक जाय इंजिनियर जावपाक जाय किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाक जाय की कंपनी सेक्रेटरी. आतां हे चार्टर्ड अकाउंटंट आनी कंपनी सेक्रेटरी अगेन असं नोबल प्रोफेशन इज अ व्हेरी हायली प्रोफेशन. हातून तुमकां वेल सिक्युअर्ड अँड वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन इन द सोसायटी. आतां हे जेन्ना तुमकां चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा तुमकां कंपनी सेक्रेटरी जर प्रोफेशन चूज करपाक जाय जाल्यार नॉट नेसेसरली की तुमी 11वेक 12वेक तुमी आर्ट्स किंवा कॉमर्स किंवा सायन्स शिकलेले. मुद्दामून आमकां हे सांगता की खुबश्या वेळार अशें जाता की चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा कंपनी सेक्रेटरी जावपाक जाल्यार तुमी कॉमर्सूच बॅकग्रावंडाची आसपाची गरज आसता. कॉमर्स बॅकग्रावंड आसपाची गरज ना. तुमी खंयच्याय प्रोफेशनांतले सुद्दां असले जाल्यार तुमी ही एग्जाम आन्सर करूं शकता. आनी ही एग्जाम जे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया आनी इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हे कंडक्ट करता. आनी ही ओवर द पिरियड ऑफ टायम आसता. सो तुमकां 3 फेजीस तेज्यो क्लियर करचे आसता. And for this to either to become a CA or company secretary तुम्ही खंयच्या इन्स्टिट्यूटान एनरोलमेंट करपाची गरज नासता. ही सेल्फ स्टडी करपाची. तुम्ही कोचिंग क्लासेस जॉईन जावन तुम्ही ह्यो एग्जामी क्लियर करू शकता. सो हाका 3 स्टेजीस आसता. एक CA फाउंडेशन कोर्स आसता, मागीर CA इंटरमिडिएट कोर्स आसता आनी CA फायनल आसता. आता CA फाउंडेशन कोर्स जशें हांवें म्हटलें की हे जेन्ना तूं कोर्स पेपर जेन्ना क्लियर करता तेन्ना डिफरंट सेट्स आसता. 4 पेपर आसता. CA इंटरमिडिएटाक 8 पेपर आसता. देन CA फायनलाक अशे 8 पेपर आसता. तेन्ना हे पेपर क्लियर करता आसतना सुद्दां थोडी एप्टिट्यूड आसता. तेन्ना तेजी प्रोफिशियन्सी आसता ती तुमी आपल्या स्वताच्या इंटलेक्च्युअल आनी तुमचे आपले कॅलिबर आहा तातूंत तुमी स्टडी करून नॉट नेसेसरली तुमी खंयच्या इन्स्टिट्यूटान जॉईन जावपाची गरज. तुमी कोचिंग क्लासीस जॉईन करून सुद्दां ह्यो एग्जामी क्लियर करू शकता. तशेंच कंपनी सेक्रेटरी आसता जे लिगल एडवायजर आसता कंपनीक. दे ऑलवेज मेक शुअर दॅट ऑल द एक्झिक्युशन्स इन द इंडस्ट्रीज ऑर बिजनेस ऑर इन द गव्हर्मेंट आर डन इन द लिगल वे. हातूंय जेन्ना तुमी कंपनी सेक्रेटरीचें करियर पळयता तातूंत तुमकां CA तेन्ना अशे 3 फेजीस आसता. CS फाउंडेशन कोर्स आसतले एक्झिक्युटीव आनी प्रोफेशनल सेम स्ट्रक्चर आसता जसो आमी चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसता. आनी हे एग्जाम सुद्दां एंट्रन्स एग्जाम जी आसता ती इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंडक्ट करता. हातूंत सुद्दां तुमकां खंयच्याच कॉलेजीन जॉईन जावपाची गरज ना. तुमी सायमल्टेनियसली खंयच्या दुसऱ्या प्रोफेशन करियर आसतना सुद्दां हे तुमी करियर परस्यू करू शकता. खुबश्या वेळार ह्या भुरग्यांक खबर नासता की CA आनी CS जर जावपाक जाल्यार आपूण कॉलेजीनूच एडमिशन घेवपाक जाय. तुमी कॉलेजीन एडमिशन घेवपाची गरज नासता. आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाताना आमकां खुबश्या वेळार आनीकूय अश्यो गोश्टी रियलायज जाता की ह्यो सगळे करियर आसा आपणाक आनी एक हांवें ते मुद्दामून चड डिटेलान घेतले ना. प्रत्येकाक दिसता की आपूण IAS ऑफिसर जावचो, IPS ऑफिसर जावचो, IFS ऑफिसर जावपाक. ह्यो जर तुमकां एग्जामी जर नॅशनल कॅडरचे एग्जामी जर UPSC ज्यो एग्जाम कंडक्ट करतात त्यो जर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम कंडक्ट करपाक जाय तुमकां जर आन्सर करपाक जाय इट इज व्हेरी नेसेसरी की तुमी आपल्याक स्वताक त्या कॉम्पिटेटिव्ह आतां पर्यंतून 8वी 9वीन शिकताना प्रिपेर करपाक जाय. अशें न्ही की तुमी 11वी जाल्यार 12वी जाल्या नंतर प्रिपेर करतले की 10वी जाल्या नंतर प्रिपेर करतले की ग्रॅज्युएशन जाल्या नंतर प्रिपेर करतले. हें प्रिपरेशन 8वी 9वीच्यानूच सुरवात जावपाक जाय. आनी हें प्रिपरेशन जर सुरवात जातलें जाल्यार जशें हांवें म्हटलां की टिचरांचें आनी पेरंट्साचें ते प्रत्येक भुरग्या कडेन पर्सनलायज कावन्सिलींग जावंक जाय. आनी इट इज नॉट कावन्सिलींग वन्स इन अ इयर बट ते रेग्युलर कावन्सिलींग जावपाक जाय. आनी जशें हांवें म्हटलां की ह्यो सगळ्यो एंट्रन्स एग्जाम ज्यो आसा कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम ज्यो आसतल्यो प्रत्येक आतां भुरग्याक हायर एज्युकेशन परस्यू करपाक तातूंत मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट्स बिकम्स अ कोर. म्हणटकूच ह्या आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता इन अ स्कूल्स आनी पेरंट्स आनी त्या भुरग्यांकूय हे करपाक की तो मॅथमॅटिक्स सब्जेक्टचो जो फियर फॅक्टर आसा तो भुरग्यांच्या मनांतल्यान वचपाची खूब गरजेची गोश्ट आसा. सो हे करियर कावन्सिलींगचे ह्यो थोड्यो गायडलायन्स आनी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिल्या नंतर आय होप की हे तुमच्या पर्यंत आनी तुमच्या पेरंट्सा पर्यंत आनी तुमच्या टिचरा पर्यंत पावल्या आनी तुमकां परत हांचे फुडें परत फ्युचरान गायडन्स मेळटले. तुमकां हे गोंय सरकारान ही आज कार्यावळ घडोवन हाडली आनी हे तुमकां सगळ्यांक ऑलमोस्ट
फ्रॉम पेडणे टू काणकोणा हे सगळ्या स्कुलाचे भुरगे एक प्लॅटफॉर्माचेर येवन आज जो सेशन अटेंड केलो आनी हे सेशनाक जे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ऑनरेबल CM हांच्या खाला तेंच्यान जे इनिशिएटीव घेतले खरीच बरी इनिशिएटीव आहा आनी हे केल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे तुमचे आभारी आसा आनी देव बरें करूं. हे आशिल्ले डॉक्टर महादेव गावस. देव बरें करूं सर. खरें म्हळ्यार सगळ्यां खातीर हो एक्सक्लुझिव्ह गायड. सर जरी फास्ट आशिल्लें सांगपाक तरी एक एडवांटेज आसा कारण हो व्हिडिओ युट्यूबाचेर म्हणजे CMO चॅनलाचेर अवेलेबल आसतलो तशेंच CMO फेसबुकाचेर अवेलेबल आसतलो. आमी जांकां कोणाक मेळूंक ना आयकुपाक किंवा सारकें आयकुपाक मेळूंक ना तांणी हे व्हिडिओज नक्कीच पळोवंक येता. शिक्षकां खातीरूय एक एक्सक्लुझिव्ह गायड आमकां मेळ्ळा करियराचेर 8वी 9वी 10वीच्या नंतर जे करियर ऑप्शन्स अवेलेबल आसा तातूंत एक खूब म्हत्वाचो मुद्दो तांणी सांगलो की तो API एनालिसीस, एप्टिट्यूड, पर्सनालिटी आणि इंटलेक्ट अशे 3 गजाली जर आमी लक्षांत धरत फक्त आपल्याक मार्क्स पडले ताजेरूच वचत जाल्यार कदाचित आमचे करियर ऑप्शन चुकूं येता. हे एनालिसीस करत आनी मुखार वचात. आतां मुखावेलें सेशन तुमकां ज्यो फ्रीशिप्स आसात, स्कॉलरशीप आसात ताजे बद्दल श्री अभिजीत जांबळे हांकां म्हायती दिसले. अभिजीत, तुजें स्वागत आसा. थँक्यू सुभाष सर. सगळ्यांक गुड आफ्टरनून. हांव चड वेळ घेवचो ना. खूब थोडक्यान ज्यो गोवा गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ज्यो काही स्किम्स आसा ताजी तुमकां खूब थोडक्यान आनी एक खूब धांवती अशी तुमकां हांव म्हायती दितां. जर तुमकां ह्या स्किमी बद्दल चड म्हायती जाय जाल्यार तुमी त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीर वचून ताची म्हायती तुमी घेवपाक शकता. आशा करता तुमकां स्क्रीन दिसता आसतली. सो सुरवातीक हांव नेक्स्ट स्लायड. सुरवातीक हांव तुमकां सांगतलो ती डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज. जे पर्सन विथ डिजेबिलिटी आसा तांचे खातीर कितें कितें स्किम्स, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आसा तांची थोडक्यान म्हायती दिता. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. सो पयलीं जावन आसा स्टायपेंड टू स्टुडंट्स विथ डिजेबिलिटी. ज्यांचे फॅमिली इन्कम लेस दॅन 1.5 lakhs आसा आनी ज्यांची डिजेबिलिटी 40% वयर आसा तांकां गोवा सरकारा कडल्यान जे भुरगे पयलीं ते 8वी मेरेन शिकता तांकां म्हयन्याक 200 रुपया आनी 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यांक म्हयन्याक 300 रुपया अशी वर्साक 11 म्हयन्या खातीर ही स्कॉलरशीप फावो जाता. आज बरीचशी स्कूल्स हांगा अवेलेबल आसा, हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूट्स हांगा अवेलेबल आसा आनी हाजें एप्लिकेशन जें आसा हें हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूटा मार्फत डायरेक्टरेटा कडेन, डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. सो सगळ्यांनी नोंद घेवची हाजी आनी जे कोण शाळेन पर्सन विथ डिजेबिलिटी शिकता, जे इन्कम क्रायटेरिया आनी डिजेबिलिटी क्रायटेरिया सॅटिस्फाय जाता तांची एप्लिकेशनां डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवची. नेक्स्ट. सिमिलर स्कीम जावन आसा स्कीम फॉर स्कॉलरशीप टू पर्सन विथ डिजेबिलिटी. इन्कम क्रायटेरिया आनी डिजेबिलिटी क्रायटेरिया सेम आसा, फक्त ही 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप म्हणून फावो जाता आनी हाजें स्वरूप जावन आसा 500 रुपया म्हयन्याक, वर्साक 11 म्हयने. एप्लिकेशन प्रोसेस सेम आसा. हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट, शाळेचे तुमचे जे हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस आसा तांच्या मार्फत हें एप्लिकेशन डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवचें. नेक्स्ट जी आसा ती 11वे 12वेच्या भुरग्यां खातीर आसा. सेम स्कॉलरशीप, सेम अमावंट, फक्त हांगा ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन समज कोण करता जाल्यार तांकां 900 रुपया फावो जाता. अगेन हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूटा मार्फत एप्लिकेशनां डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवपाक जाय. नेक्स्ट. ही जी आसा हाजें नांव जावन आसा प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर स्टुडंट्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी. आतां बेंचमार्क डिजेबिलिटी म्हणल्यार 40% हो बेंचमार्क असो धरिल्लो आसा. ही भारत सरकाराची स्कॉलरशीप जावन आसा आनी ही फक्त 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यांक आनी ह्या स्कॉलरशिपीचें स्वरूप जें आसा तें वर्साक 9,000 ते 14,600 रुपया फावो जाता. हाजें इन्कम लिमीट आसा 2.5 लाख रुपयाच्या सकयल ज्यांचें इन्कम आसा ते ह्या स्कॉलरशिपीक अप्लाय करपाक शकता. हाजी एप्लिकेशन्स ऑनलायन स्वरुपांत एक्सेप्ट केली वता. scholarships.gov.in ही जी वेबसायट आसा ह्या वेबसायटीचेर डायरेक्ट एप्लिकंट वचून एप्लाय करपाक शकता आनी ताजी एप्लिकेशनां मागीर ड्यू प्रोसेस फॉलो जावन तांकां डायरेक्ट अकाउंटान तांच्या स्कॉलरशिपीचे जे बेनिफीट आसा ते पावतले. नेक्स्ट. आतां हांव तुमकां कांय स्कीम सांगतल्यो त्यो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आनी डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअराच्यो स्किम्स हांव सांगता.
पयली स्कीम जावन आसा प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप. ही डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर म्हणजे जे ST कम्युनिटीचे भुरगे आसा तांचे खातीर ही स्कीम जावन आसा. ही स्कीम 5वी ते 8वेच्या भुरग्यांक गोंय सरकार राबयता आणि 9वे ते 10वेच्या भुरग्यां खातीर गोंय सरकार आणि केंद्र सरकार राबयता. हाजे दोन हे आसा, दोन स्वरुपान बेनिफीट मेळटा. एक 5वे ते 8वेच्या भुरग्यांक वर्साक 3,575 रुपया स्कॉलरशिपीच्या रुपान मेळटा आणि 9वे 10वेच्या भुरग्यांक 4,125 रुपया फावो जाता. त्या भायर फाटल्या एकेडमीक वर्साक जेंका 50% वयर मार्क पडल्या तांकां बेस्ड ऑन तुमी खंयच्या स्टँडर्डान शिकता. फॉर एक्झाम्पल 5वी आणि 6वेच्या भुरग्याक वर्साक 900 रुपयाची स्कॉलरशीप, 7वे आणि 8वेक वर्साक 1,000 रुपयाची स्कॉलरशीप, 9वेच्या भुरग्याक 1100 रुपया आणि 10वेच्या भुरग्याक 1600 रुपयाची स्कॉलरशीप फावो जाता. पूण हे जर मेरिटोरियस स्कॉलरशीप मेळटली जाल्यार फाटल्या वर्सा 50%च्या वयर मार्क पडपाक कंपल्शन आसा. नेक्स्ट हाजी एप्लिकेशनां scholarships.gov.in आणि हो नॅशनल पोर्टल जावन आसा आणि cmscholarship.goa.gov.in हो स्टेट पोर्टल जावन आसा. हांव खास करून सांगपाक सोदतां जे 9वे आणि 10वेचे भुरगे ज्यांचे एन्युअल इन्कम इज लेस देन 2.5 lakhs जावन आसा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जे 9वे आणि 10वेचे भुरगे ज्यांचे एन्युअल इन्कम इज लेस देन 2.5 lakhs आसा, इट इज कंपल्सरी टू अप्लाय ऑन बोथ दी पोर्टल्स. जे हांवें दोनूय पोर्टल जे सांगले तुमकां त्या 2.5 लाखाच्या सकयले इन्कम कॅटेगरी जे भुरगे आसा दोनूय पोर्टलाचेर अप्लाय करप व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. तुम्ही दोनूय पोर्टलाचेर अप्लाय करा. फक्त खुबशे लोक फक्त स्टेट पोर्टलाचेर अप्लाय करतात किंवा खुबशे लोक फक्त नॅशनल पोर्टलाचेर अप्लाय करतात. 9वे आणि 10वेच्या भुरग्यां खातीर खास करून हे दोनूय पोर्टलांचेर अप्लाय करप खूप एसेन्शियल आसा. आज सगळे स्कूल्स आसा, सगळे हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूट्स आसा, हांव खास करून तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां. आणि सगळ्या स्कुलांनी एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट केल्लो आसा जो मिडियम आसा भुरग्यांक ह्या एप्लिकेशनां फायल करपाक मदत करपा खातीर. तांकांय विनंती करता की तांणी जास्तीत जास्त भुरग्यांक मदत करची एप्लिकेशनां फायल करपाक आणि आमचे कडेन पावोवपाची. प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप जशी हांवें आतां ST कॅटेगरीच्या भुरग्यां खातीर सांगली तशी SC आणि OBC कॅटेगरीच्या भुरग्यां खातीरूय आसा. हाजें स्वरूप मातशें वेगळें आसा. ही 9वे आणि 10वेच्या भुरग्यां खातीर आसा. हाजें स्वरूप अशें आसा की डे स्कॉलर म्हणजे जे घरा कडल्यान शिकतात तांकां वर्साक 3,500 रुपया आणि जे हॉस्टेलांतल्यान शिकतात तांकां वर्साक 7,000 रुपया फावो जाता SC कॅटेगरीच्या भुरग्यांक. आणि OBC कॅटेगरीच्या भुरग्यांक वर्साक 4,000 रुपया अशी ह्या प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर SC OBC जी स्कीम आसा ताजें स्वरूप आसा. नेक्स्ट हाजे प्रोसेस cmscholarship.goa.gov.in ह्या वेबसायटीचेर अप्लाय करपाक शकतले SC आणि OBC कॅटेगरीचे भुरगे. ST 2 पोर्टल आसा, 5th to 8th स्टेट पोर्टल आणि 9th 10th बिलो 2.5 lakhs बोथ पोर्टल्स आणि अबाउट 2.5 lakhs ओनली स्टेट पोर्टल. नेक्स्ट आता तुमकां हाजे पयलीं जे करियर गायडन्स सेशन जाल्ले त्या करियर गायडन्स सेशनान सांगलें की खुबशे नर्सिंग रिलेटेड कोर्सीस आसात. सो हांव ही एक डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आनी डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअराची होम नर्सिंगा खातीर एक स्कीम आसा. खुबशीं भुरगीं शाळेंतल्यान कदाचित ड्रॉप आवट जातात किंवा 10वी नंतर जांकां शिक्षण कंटिन्यू करप शक्य आसना तांचे खातीर 6 म्हयन्याचे एका वर्साचे डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सीस आसात. आणि तांचे खातीर तांणी हे कोर्सीस घेवचे हाजे खातीर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची ही होम नर्सिंग स्कीम आसा. हाचेर वेगवेगळ्या नर्सिंग कोर्सा खातीर वेगवेगळी स्कॉलरशीप अवेलेबल आसा. उदाहरण समजा तुम्ही होम नर्सिंग कोर्स विथ ड्युरेशन ऑफ मिनिमम 6 months जर करता जाल्यार ताचे खातीर 3,500 रुपयाची स्कॉलरशीप फावो जाता. समज डिप्लोमा कोर्स आसा जाचे ड्युरेशन कमीत कमी 1 वर्स आसा जाल्यार 5,000 रुपया मेरेनची स्कॉलरशीप फावो जाता. डिग्री कोर्साक 10,000 रुपया आणि हेल्थ वर्कर ऑफ 1 year ड्युरेशन हेल्थ वर्कराचो कोर्स जर करता जाल्यार ताका परत 3,500 रुपयाची स्कॉलरशीप फावो जाता. सगळ्या टिचरांक विनंती करता की तांणी लक्ष दिवचें की जर कोणी भुरगे ड्रॉप आवट आसत किंवा 10वी नंतर जेंकां फुडें शिक्षण शक्य नासत आणि समज तांकां नर्सिंग हे करियर ऑप्शन जर ते निवडटा
जाल्यार ही स्कॉलरशिपीची म्हायती तांकां दिवची. समजा भुरगे ST कॅटेगरींतले जर आसा जाल्यार तांकां इन्कम लिमीट आसा 6 लाख रुपया. समजा SC OBC किंवा जनरल कॅटेगरींतलो समज भुरगे आसा जाल्यार ताका इन्कम लिमीट आसा 1.5 लाख रुपया फॅमिली इन्कम. नेक्स्ट, हाजी एप्लिकेशनां CM स्कॉलरशीप पोर्टल जो आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो, थोड्याच दिसांनी एप्लिकेशनां ऑनलायन घेतली वतली. थोडे दीस पोर्टल लॉन्च जावपाक थोड्या दिसांनी पोर्टल लॉन्च जातलो. नेक्स्ट प्लीज. ही एक स्कीम आसा, मेरिट बेस्ड अवॉर्ड फॉर हाय परफॉर्मन्स इन बोर्ड एग्जाम्स SC ST आनी धनगर कम्युनिटीच्या भुरग्यांक. ही हांव खास करून तुमकां 8वे 9वे 10वेचे भुरगे आसा जे SC आनी ST कॅटेगरींतले भुरगे गोंयान 10वेक टॉप 5 येता तांकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वर्साक 20,000 रुपयाची वन टायम स्कॉलरशीप दिता. जे गोंयान 10वेक टॉप 5 येतले, फक्त 10वेक. आनी जेंकां 50 ते 60% पडटा तांकां 5,000 रुपया. 60 to 69.9 म्हणजे 60 to 70% रेंजीन 8,000 रुपया. 70 to 75% 10,000 रुपीज अँड 75% अँड अबाव जेंकां पडटा तांकां 15,000 रुपीज अशें ह्या स्कॉलरशिपीचें स्वरूप आसा. सो अंदू जे कोण 10वेक आसा आनी जेंकां ह्या स्कॉलरशिपी बद्दल म्हायती ना तांणी फुडल्या वर्सा 10वेचो रिजल्ट जाल्यान उपरांत ह्या स्किमीक तुमी ह्या स्कॉलरशिपीक तुमी अप्लाय करपाक शकता. नेक्स्ट स्लायड. अगेन हाजी एप्लिकेशनां cmscholarship.goa.gov.in रिसीव केली वतली. आतां हांव खूब थोडक्यान तुमकां स्किम्स अवेलेबल फॉर हायर एज्युकेशन 10वी नंतर 12वी नंतर शिक्षणा खातीर भारत सरकाराच्यो किंवा गोवा सरकाराच्यो कितें कितें स्किम्स आसा हांव एक खूब धांवती अशी तुमकां म्हायती दिता. ST कॅटेगरीच्या भुरग्यां खातीर नॅशनल स्कॉलरशीप स्कीम म्हणून आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 265 अशी प्रिमियम कॉलेजां निवडल्या. ज्या कॉलेजान समज तुमकां शिकपाक जाय जाल्यार त्या कॉलेजांतलें पुराय शिक्षण शिक्षणाची जबाबदारी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया घेता. तशेंच समजा ग्रॅज्युएशन जावन कोणाक पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा PhD लेवलाचेर किंवा MPhil बी जर शिकपाक जाय जाल्यार ताका नॅशनल फेलोशीप स्कीम अशी एक स्कीम आसा जी हायर एज्युकेशन MPhil किंवा PhD करपा खातीर तुमकां फेलोशीप अवेलेबल करता. तशेंच गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एवरी इयर 20 ST कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक भारताच्या भायर शिक्षणा खातीर निवडटा. ऑल ओव्हर इंडिया 20 भुरग्यांक निवडटा. एनी युनिव्हर्सिटी इन द वर्ल्ड खंयच्याय भारतांतल्या खंयच्याय जगांतल्या खंयच्याय युनिव्हर्सिटीन शिकपा खातीर आनी तांचो पुराय खर्च जो आसा विजा पासून फ्लायट तिकीट पासून तांचो सगळो जो खर्च आसा तो खर्च भारत सरकार घेता. तशीच पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप 10वी नंतर तुमी कितेंय शिक्षण समज घेतले जाल्यार तुमकां पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप म्हणून अवेलेबल आसा. 11वी 12वी जावं ITI जावं डिप्लोमा जावं ग्रॅज्युएशन जावं तुमी जें कितें शिक्षण घेता तातूंतली मेजॉरिटी फी पयली फी भरची पडटा आनी मागीर नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर अप्लाय केल्या नंतर तुमची फी ड्यू प्रोसेस जर कंप्लीट जाला जाल्यार तुमची फी सगळी तुमच्या अकाउंटांत रिइम्बर्स जाता. पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप स्कीम ही ST SC आनी OBC कॅटेगरी खातीर अवेलेबल आसा. स्किम्स अवेलेबल फॉर हायर एज्युकेशन गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन स्कीम आसा. जर भुरग्यांक शिक्षणा खातीर पयशे अरेंज करप डिफिकल्ट वता जाल्यार झिरो इंटरेस्टाचेर लोन्स मेळटा. बर्सरी स्कीम नावाची एक स्कीम आसा ज्या स्किमीन अप टू 40,000 रुपीज तुमकां फी जी तुमी भरिल्ली आसा ती रिइम्बर्स जाता. तशीच डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनाची मनोहर गोवा स्कॉलर स्कीम म्हणून स्कीम आसा. ज्या स्किमी अंतर्गत दर वर्सा गोवा सरकार 30 भुरग्यांक फुडें शिकपा खातीर म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपा खातीर गोंयान भारतान किंवा भारताच्या भायर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपा खातीर वर्स म्हणजे भारतान जर शिकतले जाल्यार वर्साक 8 लाख रुपया आनी समज भारताच्या भायर शिकतले जाल्यार आनी हायर अमावंट असो स्कॉलरशीप म्हणून दितात. जर तुमकां ह्या स्किमी बद्दल जर आनी डिटेल म्हायती जाय जाल्यार तुमी त्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीर वचून तुमी ती पळोवपाक शकता. ही थोडक्यान म्हायती आशिल्ली. आतां हांव फुडल्या कार्यावळी खातीर श्री सुभाष जाण हांचे कडेन सुपूर्द करता. थँक्यू. धन्यवाद अभिजित.
स्कॉलरशिप्स फ्रीशिप्स भुरग्यां खातीर ताजी पुरायन माहिती दिल्या सीएम पोर्टल किंवा नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर ही सगळी माहिती उपलब्ध आसा अशें तांणी सांगलां. परतून एक फावट सगळ्यां खातीर याद करून दिता, हो व्हिडिओ सगळ्यां खातीर अवेलेबल आसा सीएमओ युट्यूब चॅनलाचेर आणि फेसबुक सीएमओ चॅनलाचेर. तर जांकां कोणाक हो व्हिडिओ किंवा ही माहिती मेळूंक ना तांणी परत ती माहिती पळोवंक येता, कारण डिटेल्स तुमकां खास करून करियर गायडन्स जे डॉक्टर महादेव गावस हांणी घेतले तांची माहिती आमकां म्हणजे सगळ्या शिक्षकां कडेन आणि भुरग्यां कडेन पावप गरजेचें आसा. ही जी कार्यावळ आसा ती डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, सीएमओ ऑफिस आणि डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स अशा तिगांनी एकठांय येवन केल्ली. पयली कार्यावळ फाटल्या शेनवारा जी जाल्ली ती 11वी आनी 12वी खातीर आशिल्ली. आयची कार्यावळ आतां आमी ह्या निमणे पावण्यार पावल्या ती 8वी 9वी आनी 10वेच्या भुरग्यां खातीर आशिल्ली. आतां हांव मागणी करतां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डेप्टी डायरेक्टर मनोज सावयकर हांचे कडेन की तांणी ह्या कार्यावळीचो समारोप करचो. श्री मनोज सावयकर. नमस्कार. आजच्या या स्वयंपूर्ण गोवा या उपक्रमामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. जीवनाच्या वाटचालीवर कुठलाही विद्यार्थी मागे राहू नये याच कळकळीतून आजच्या या उपक्रमाचे आयोजन आहे. मोलाच्या अशा मार्गदर्शनासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे खूप खूप आभार. ह्या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी 5 संचालनालयाचे प्रयत्न आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर तसंच डिपार्टमेंट ऑफ होम या सर्व संचालनालयाचे सचिव, संचालक व सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे खूप खूप आभार. आजचे रिसोर्स पर्सन सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस श्री राहुलजी गुप्ता IPS, डॉक्टर महादेव गावस, श्री अभिजित जांभळे यांचेही खूप खूप आभार. तसेच या सर्व उपक्रमाला जोडणारे निवेदक म्हणजेच अमेय उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य श्री सुभाष जाण यांचेही आभार. उपक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे खूप खूप आभार. सर्व हायस्कूल्स, मॅनेजमेंट, हेडमास्टर्स आणि विशेषतः सर्व विद्यालयामध्ये स्वतःचा वेळ काढून गेले 2 ते 3 दिवस संपर्क ठेवून असलेले असे सर्व स्वयंपूर्ण मित्र यांचेही खूप खूप आभार. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी या सर्वांचे आजच्या या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी खूप खूप आभार. पुनश्च सर्वांचे खूप खूप आभार. थँक यू वन अँड ऑल and wishing you all dear students a very bright, successful and happy life. Thank you.